Hallelujah. 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 Praise God. Thank you, Jesus. आम्ही सुरवातेक मागणें करूया. अर्घा तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, ह्या दिसा खातीर, ह्या वेळा खातीर, हे घडये खातीर, आनी जी आमची भाव भयणां हिंगासर तुजें उतर आयकोंक आयल्या. हें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां भावार्थ येता. हें उतर कितलें गरजेचें आमच्या जिवितांत. हें उतर जावन आसा जिवे, हें उतर जावन आसा सोडसोडीत तें काम करीत रावता. जितलें आमी आमच्या मनाची नवसळणी करता आनी हें उतर आमच्या तोंडांसून उलयता, तितलें आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरा प्रमाणें आमच्या जिवितांत आमी भलदवणी पळयतलीं. अर्घां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. जें एक उतर म्हज्या तोंडांसून भायर सरता तें तुजें उतर दोनया. तें उतर तूं तुज्या पवित्र अमोलीक रोगतान सील कोत्ताय म्हूण आमी तुका अर्घां दिता. आनी जें कितें उतर म्हज्या तोंडांसून भायर सरतलें तें तुजें उतर दोनया. म्हजें कांयच न्हू, पूण तुजें उतर कितें आमकां शिकोवंक सोदता, पवित्र आत्मो आमकां कितें शिकोवंक सोदता, त्या प्रमाणें ही शिकोवन चलतली. अर्घां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. सगल्या बरेपणा खातीर तुवें तुज्या पुताक धाडून आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिलाय. तुज्या एकल्याच पुताक, कित्याक तुजें उतर म्हणटा चोर येता चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक, पूण जेजू क्रिस्त आयला आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिवंक. अर्घां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. खंय हा सगलीं खुशाल? सगलीं खुशाल हा? देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी खुशालूच आसपाक जाय. गेल्या रितीराक आमी शिकलेलीं न्हू, आमी खुशाल आसपाक जाय. आसता आमी खुशाल? सदांकाल आसता खुशाल? वो आमच्या परिस्थिती येता, कितें प्रॉब्लम येता तेन्ना आमी दुखी जाता. आमी दुखी जावपाक जाय? वो खुशाल आसपाक जाय. आमी संतोश भरीत आसपाक जाय. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा न्हू, कावंट इट ऑल जॉय. केन्ना केन्ना बरें आसता तेन्नाच? सगल्या वेळार. पूण सगल्या वेळार काय आमी खुशाल आसता? आमी संतोश भरीत आसता? आमी जॉयफूल आसता? आसता? प्रेज गॉड. आसना आमी, पूण आमी आसोंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणें. आमी एक स्टेप मारपाक जाय. एक भावार्थान आमी देवाचें उतर कितें आमकां आज्ञा दिता तें आमी पाळूंक जाय. आमी तर परिस्थिती येयली त्या प्रमाणें तर आमी त्या परिस्थिती प्रमाणें आमी आमच्या जिवितान ते परिस्थितीचेरूच आमी फोकस करता आनी देवाच्या उतराक तर इसर घालता. जाल्यार हें देवाचें उतर आमी शिकोन कितें बरें जाता आमच्या जिवितान? हें उतर बरेपणाचें. ह्या उतराक पदवी आहा. जें कितें आमच्या जिवितांत येयलां तेका पासून तें चेंज करपाक ह्या उतराक पदवी आहा. पूण कितें गरजेचें? आमी उतराचेर रावता वो आमी आमच्या परिस्थितीचेर रावता? उतराचेर रावपाक जाय. कित्याक हें उतर जावन आसा जिवें, सडसडीत, दोनी वद्दान पाजलेलें तलवारी भाशेन. आमकां जंय खंय सैतानान गुलाम केल्या आमच्या चिंतनांनी येवन, आमी जेन्ना आमी ह्या उतराचेर पात येवंक ना तेन्ना आमी एक सैतानाक एक अधिकार दिला. पूण जितले पावटी आमी ह्या उतराचेर पात येता तितले पावटी आमी ह्या उतराक पदवी दिता आमचेर आमच्या जिवितांत बोलदवणी हाडपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. तेका लागून आमी फर्स्ट डे आमी शिकतालीं न्हू, आमकां कशी सुटका मेवल्या? आमच्या पातकांची सुटका कशी जाल्या? शुअर? रोगतानूच? सगलीं सारकीं सांगता? रोगतान? हूंय आमकां मेवता तें जेच्या रोगतान म्हणून. सुटका, आमच्या पातकांची सुटका कशी जाल्या? आमची पातकांची सुटका जाल्या जेजूच्या रोगतान. जेजूच्या रोगतान जेजून फारीक केलां. आमची जी कितें पातकां आसलीं
आतांची कालची हेच्या फुडें कितें जावपाचें आहा तेजे पासून तेणें फारीकपण केलां आपल्या रोगतान. पूण अशें न्हू तेणें केलां म्हणून आमी आतां वायट करपाक जाय. आमी बरेंच करपाक जाय आनी तें बरेंपण आमच्यान करूं येता कशें देवाच्या उतरांतल्यान. प्रेज गॉड. आनी आमची पिकोवणी कशी जाल्या जेच्या गायांनी न्हू 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा, जेजून सगलीं पातकां आपले कुडीन उबारून घेतली म्हणटा न्हू. आनी आमकां नितिवंत केल्या. आमी नितिवंत आसलीं ना, आमकां नितिवंत केल्या. आमी पातकी आसलीं आमी पातकी जाल्लीं हां आमकां हितून म्हणटा न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. 2 Corinthians. थँक्यू जीसस. 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21 पळोवया. कितें म्हणटा हिंगासोर, फॉर आवर सेक ही मेड हिम टू बी sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. God or self-righteousness? Righteousness of God. For our sake, म्हणल्यार आमकां लागून he made him to be sin. कोणाक sin केले? कोणाक पातक केले? जेजूक पातक केले न्हू. कोणें केलें? बापान केलें. कित्या खातीर? जेन्ना आदम आनी एवेन डिजओबे केले, तें उतर तेंच्यांनी पाळूंक ना, तेन्ना कितें जालें? तेंची जी सोयरीगत आसली बापा कडेन, देवा कडेन, ती तुटली. आनी तेका लागून जेजूक पातक जावचें पडलें. आमी त्या सोयमांक लागून, आदामाच्या सोयमांक लागून, पातकी सोयमांक लागून तें पातक आमकांय लागू जाता. पूण आमी पातकी आसली, त्या सोयमाक लागून आमी तें पातक आमकांय लागू जाली. पूण हिंगासोर कितें म्हणटा, फॉर आवर सेक ही मेड हिम टू बी sin. म्हणजे आमच्या खातीर बापान कोणाक पातक केलो? आपल्या पुताक केलो. प्रेज गॉड. हू न्यू नो sin. तेणें पातक केल्लें? तो पातक जाणा आसलो ना, पूण तेका केलो. कित्याक? सो दॅट इन हिम म्हणल्यार कोण? इन जीसस क्रायस्ट. जेजू क्रिस्तान वी मायट बिकम द रायचियसनेस ऑफ गॉड. सो आमकां हें नितिवंतपण दिलां, आमकां केल्या. सो हें नितिवंतपण जें देवाचें नितिवंतपण आहा तें आमच्या बळान जातालें ना. तेका लागून तेका आपल्या पुताक पातक जावचें पडलें. तो पातक नको आसलो. कितें तें नको आसलो तो, पूण तो जालो. कोणा खातीर? आमचे खातीर आनी त्याच्या बापायच्या मोगा खातीर. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आनी जेन्ना तेणें तें पातक जालो तेन्ना तेणें खुर्सार सगल्या आमचे पातकां आपल्याचेर उबारून घेतली. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आनी ते पातकांचें जें फारीकपण आसलें तें ताणें आतां आपल्या रोगतान केलां म्हणटा. सो तेजें रोगत जें वारवलां तें आयज पासून आमकां त्या रोगताची गरज आसा. कित्याक आमी आजून पासून आमी कितें करता? आमकां त्या रोगताची गरज. कित्याक त्या रोगतान आमकां सुटका फावो जाल्या. आनी ती सुटका फावो जाल्या ती कंटिन्यूअस प्रोसेस. आमी फकत एकदां म्हणल्यार जाता आमकां ज्या रोगतान आमकां सुटका मेवल्या त्या रोगता उद्देशी हांव साल्वार आनी हांव कांयच वायट करिना हें म्हणूं येता ना. ह्या रोगताची आमकां गरज. आनी हें रोगत जें जेजून वारोयलां, आपले आमोलीक आपले जिवें रोगत, त्या रोगतान आमचें फारीकपण जालां. प्रेज गॉड. तेका लागून ह्या रोगताची आमकां गरज दर घडये. आमकां जेन्ना दिसता आमी कितें रॉंग करता, पूण सैतान येता आनी आमच्या मनान अटॅक करता. तो येत रावता, तो सांगीत रावता तुवें हें केलाय, तुवें तें केलाय, तुवें वायट केलाय. पूण आमी तेज्या फोटींग आतां पडोंक जाता? जरी तर आमी हें जाणा जेजून आमचें पातक आपल्याचेर घेतलें आनी त्या सोयंबाक आदामाच्या सोयमाक लागून तें पातक भितर सरलेलें. पूण तें जेजून आपल्याचेर घेवन आमकां आतां तितिवंत केल्या.
कसलें नितिवंतपण? देवाचें, रायचसनेस ऑफ गॉड. सो आतां आमच्या मोतीन आसूंक जायना हांवें अहें केलें तोहें केलें जाल्यार हांव नितिवंत जातलें, हें नितिवंतपण म्हाका फावो जातलें. आमचेर कांयच दवरलेलें ना. जेजून कितें केलें तितून आमी फकत सोत मानपाक जाय. आमी बावार्थान सोत मानपाक जाय. आमी शिकताले न्हू बावार्थ म्हटल्यार कितें? आमकां जें कितें दिसती पडना पळय तें. आतां जेन्ना आमी जेजूच्या रोगताची गजाल करता, जेजूच्या रोगताचें आमी उलयता, आमी पयलां रोगत वावरतले ना. पूण तें बरयल्लें आहा, तें आमी बावार्थान सोत मानून घेता. जरी तर आमी मानून घेयना जाल्यार आमी तें रोगता उद्देशी आमकां सुटका मेवल्या म्हणटली आमी. पयलीं आमी मानून घेवंक जाय. ताका लागून ह्या उतराची गरज आमकां. ह्या उतरान आमकां कळटा कितें बरयल्लें आहा, देवाची आज्ञा आमच्या जिविता खातीर कितें आहा, त्याच प्रमाणे आमी करूंक जाय. पूण सदां आमी कोत्ता देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता? आमी पडटा जायते फावटी. पूण पडली जाल्यार आमकां पवित्र आत्मो हा आमचे भितर. आमकां तो शिटकायता, आमकां तो कन्विक्ट करता. प्रेज गॉड. पयलीं हांव खूब फावटी जायते फावटी हांव ह्या कितें म्हणटा तें एक गुलाम कहीं जाल्लें. जायते फावटी म्हाका मनान येतालें की हांवें वायट केलां म्हणून जायतें कितें कितें देवान म्हाका दिवंक ना. पूण जेन्ना म्हाका ह्या उतराची सोजमणी मेवली की आमी आशिर्वादीक, आमकां सगल्या आशिर्वादान भरल्या, तेन्ना हें उतर हांवें उलोवपाक लागलें. पयलें म्हणल्यार हें उतर हांवें सोत मानलें. प्रेज गॉड. हें उतर सोत मानलें आनी ह्या उतरा प्रमाणे उलयत रावलें तितली तितली म्हाज्या मनाची बोलदवणी जाली. ना रे हांव सैतानाची गुलाम जाल्ली की हांवें वायट केलां, हांवें कांय बरें करूंक ना म्हणून हांव बेसांवां पळयना. पूण अकॉर्डिंग टू एफिशियन्स 1:3 कितें म्हणटा? देवान आमकां सगल्या बेसांवांनी बोल्ल्या बत्तलो ऑलरेडी बोल्ल्या. प्रेज गॉड. ऑलरेडी बोल्ल्या म्हणटा. सो जरी तर देवान आमकां ह्या बेसांवांनी बोल्ल्या जाल्यार ही बेसांवां हूंय हा, आमच्या आत्म्यान हा. सो आमी तरी बेसांवां आतां आमच्या जिवितान अणभवतलीं व पळयतलीं जाल्यार हें उतर आमी मनान आनी आमच्या काळजान घडोवचें पडलें. प्रेज गॉड. आमी कितें उलयता, जरी तर देवाचें उतर म्हणटा आमकां बेसांवांनी बोल्ल्या, आमी कितें उलयता? म्हज्या जिवितान हें ना, म्हज्या जिवितान काम ना, हांव बेकार आहा, फाल्यां कितें जेयतलें, बोल्सान कांय ना. कसलीं उतरां उलयता आमी? दिसता ती. पूण बावार्थ म्हटल्यार कितें? दिसना ती. आतां हे परिस्थितीन जेन्ना आमी उलयता आमकां दिसता पळय तें आमचें दान मन आमच्या काम धंद्याचेर आहा, आमच्या घरान कितें उणेंपण आहा तेजेर आहा. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? जेजू क्रिस्त येयलो आनी आमच्या खातीर दुर्बळ जालो. 2 Corinthians 8:9 कितें म्हणटा? सिस्टर कोंकणीन वाच. 2 Corinthians 8:9. थँक्यू जीसस. हिंगासो देवाचें उतर म्हणटा जेजू क्रिस्त गिरेस्त आसलो. पूण तो कोणा खातीर दुर्बळ जालो? म्हाज्या खातीर आनी तुमच्या खातीर. तो गरीब जालो कित्याक आमकां गिरेस्त करपाक. पूण आमी ही बासावणी मानून घेता. पयले सुवातेर आमी ही बासावणी सोत मानता. जरी तर आमी सोत मानता जाल्यार आमी मानून घेतल्या. आनी तो जरी तर आमी मानून घेतल्या जाल्यार तीं सुत्रां आमच्या तोंडांसून भायर सोदतलीं. केन्ना? कसलीय परिस्थिती येवन आमकां कितें दिसती पडटा, कितेंय जावं, पूण आमचें थीर दान मन आसतलें हे बासावणीचेर. जेजू म्हाजे खातीर गरीब जालो कित्याक ताका म्हाका गिरेस्त करूंक जाय आसलें. प्रेज गॉड. वा सिस्टर. जेजू क्रिस्तान आमच्या सोम्यान कितल्या उदार काळजान आमचो मोग केलो तें तुमी बरी वळखतात. तो गिरेस्त आसलो पूण आमचे मोदें येताना आमचे पासत गरीब जावन आयलो. अशें हेताच्या गरीबपणा वरवीं तुमी दैवीक देड्यांनी गिरेस्त जावची म्हूण ताणें अशें केलें.
तुम्ही देण्यांनी देवीक देण्यांनी गिरेस जावची म्हणून ताणें अशें केलें. सो देवाचो एक आवंडो आहा आमी सगळीं गिरेस्त आसपाक. पूण जे मेरेन आमी उलयत रावलीं आमकां दिसती पडटा तें आमच्या बोल्सान कांय ना, फाल्यां बील भरपाक पयशे ना, हें तें तर आमी दिसती पडटा तें उलयत रावलीं जाल्यार जेजू गरीब जावन फायदो कसलो. जे मेरेन आमी आमच्या मोनाची नवसरणी करिना, जे मेरेन आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना, आमच्या मोनान देवाच्या उतरा प्रमाणे घडयना, जाल्यार आमकां जी देवीक देणी दिल्या ती देणी थंयच उरतली, आमच्या आत्म्यानूच उरतली. तेणें दिलां आमकां एक फुकट देणें. पूण भोव गरजेचें कितें? आमच्या मोनाची नवसरणी. मोनाची नवसरणी करता काय आमी मोनाची नवसरणी? आतां काल आमचो भाव आपली टेस्टमनी शेअर करतालो आपल्या भुरग्या बद्दल. तेणें पयलें जायतें आयकलें पयलें, पूण तो थीर रावलो त्या उतराचेर, ते बासावणेचेर. एकदां अटॅक जालो, दोनदां जालो, तिनदां जालो, तोरीय तेणें त्या उतराचेर आलोंक ना. कित्याक ह्या उतराक पदवी आहा म्हणून तेणें अणभवल्या. प्रेज गॉड. आमी तेच भाशेन ह्या उतराचेर थीर रावपाक जाय. हें उतर आमी जर मानून घेतलां आमच्या जिवितान आनी आमी सोत मानता जाल्यार हें उतर आतां आमी कोरणेन घालपाक जाय. ह्या भावान तेंच केलें न्हू. तें उतराचेर तो थीर रावलो, तो म्हणत रावलो, तो बुलेटी फायर करीत रावलो. कित्याक जें कितें तेणें आपल्या काळजान बोल्लां तें तेज्या तोंडांतसून भायर सरोंक लागलें. तेका आयकतालें दिसतालें जायतें. तो घरा आसलो खरो, पूण तो फोनार तेका येतालो न्यूज, रिपोर्ट तेका गावतालो, पूण त्या रिपोर्टाचेर तो थीर रावंक ना. जें कितें जेजून अकॉर्डिंग टू 1 Peter 2:24 कितें केलां तें तेणें मानून घेतलें आनी तेंच तो उलयलो. प्रेज गॉड. एकदां उलोवन सगळे जाग्यार जाल्लें, जाग्यार पडलेलें ना. एकदां उलयलो, थोड्या वक्तान आनीकदां येयलो, पोत्तून येयलो, आनी केन्ना येयलो जेन्ना तेंच्या घरान कितें फंक्शन आसलें, सायबीण आसली म्हटली न्हू तेणें, कितें आसलें आनी तेज्या घरान तेजी फामील येवपाची आसली. प्रेज गॉड. सो सैतान असल्या टायमाक रावता. प्रेज गॉड. पूण तोरी तो आल्लो ना. आल्लो तो? आमी आलो ना न्हू. आमी आलता? आमी स्ट्रॉंग आहा न्हू भावार्थान. आमी तर भावार्थान खऱ्यांनीच स्ट्रॉंग आहा जाल्यार आमी जें उतर शिकल्या, आमी जें उतर आयकलां तेंच उतर आमी आतां कोरणेन घालतलीं. तेणें तेंच केलें आनी देवाक जाय आमी तशें केल्लें. देवाची खुशालकाय ती तेज्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितान तें उतर आपणावंक. पूण आमी आपणायताय? आमी आपणायता हें उतर? आमकां कोणें कितें म्हटलें जाल्यार आमी तेंच चिंतूंक बसता. आमकां कोणें कितें सांगलें तो मनीस तुजें हें उलयतालो आमी तेंच चिंतूंक बसता. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर म्हणटा ती आतां तुज्या बद्दल वायट उलयता, तूंय वायट उलय. कितें म्हणटा? देवाची बसावणी, जेजूची बसावणी कितें म्हणटा? तुमी वायटाक वायट फारीक करिनाका. पूण आमी वायटाक वायट फारीक केन्ना करची ना? जेन्ना आमी खऱ्यांनीच ही बसावणी मानून घेतल्या आमच्या काळजान, आमच्या मोनान. कितेंय जावं, तुजें नांव कितलेंय पिड्यार करूं, पूण आमी ह्या उतराचेर थीर आसपाक जाय. पूण जेन्ना आमच्या शेजाऱ्यांत मदें वो घरानूच आमच्या कितें जाता आमकां जायना. आमी तेजेरूच चिंतना घडयता, आमी तेंच उलयता, तेंच दुसऱ्यांक सांगता, जाणाय तेणें अशें अशें केलें. पूण आमी सारकें करता ना. आमकां देवान सांगलां तुमी त्या मनशाच्या जिवितान बेसांव जायात, कित्याक तें तुजें आपोवणें. आमी तर बेसांव जायना जाल्यार जें देवान आमकां बेसांवांनी ऑलरेडी बोल्ल्या तें बेसांव आमीच आमच्या जिवितान आडायता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. जायना आमच्या कडेन बोगसूंक जायना.
पूण देवान आपल्या रोगतान आमच्या पातकांचें बोगसोणें फारीक केलां. हें तर आमी मतीन दवरता जाल्यार तेंच रोगत घेवन आमी आतां त्याय टायमार जे सिट्युएशन येता, जेन्ना एक मनशाचें कितें कोवोन येता, एक आपल्या शेजान्नीचें कितें कोवोन येता, तेंच रोगत आमकां आदाराक पावता. कित्याक तें रोगत जावन आसा आमची गिरेस्तकाय. त्या रोगता उद्देशी आमी गिरेस्त जाल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. पूण जेन्ना आमी तें कोण कितें सांगता, कोण कितें आमचे बद्दल उलयता, कोण आमच्या आड येता, तेन्ना आमी तेजेरूच चिंतना घडयता. आनी जें कितें देवान आमकां ऑलरेडी बेसांवांनी बोल्ल्या, त्या बेसांवांक आमी एक ब्लॉक जाता. प्रेज गॉड. आमचीच बेसांवां जी स्वर्गीच्या बापान आमकां ऑलरेडी बेसांवांनी बोल्लेलीं आहा, त्या बेसांवान जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बक्षिना, आमी दुसऱ्या खातीर मागणें करिना, जो कोण आमच्या आड येता, आमी वायटाक वायटूच फारीक कोत्ता, तेन्ना कितें जाता? आमी आमकां जी बेसांवां देवान दिल्या, ती बेसांवां आमी आडायता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो जेजून कितलें बरेंपण आमच्या खातीर केलां. तेज्या रोगता उद्देशी, तेज्या गाया उद्देशी आमकां एक सगली पॅकेज तेणें दिल्ली आहा. हें सल्वेशन तेणें आमकां दिल्लें आहा आमच्या पुराय जिविताक. पूण आमकां कितें दिसता तेंच आमी मानून घेता आनी ती पॅकेज आमी थीच सोडटा. सल्वेशन म्हटल्यार कितें? सगलें बरेंपण न्हू, फूल पॅकेज. जाल्यार आमी कित्याक आमच्या जिवितान पळयता एका वाठारान आमी आजून पासून कोश्टवता, आमी त्रासान आहा. आमी कित्याक आजून पासून जेजून तर आमकां हें साल्वासांव दिलां आपल्या रोगता उद्देशी, आपल्या आमकां पेकोवणी ती फावो केल्या, जाल्यार ती कित्याक आमी पळयना? कित्याक आजून पासून आमी आमच्या मनाची नवसरणी करूंक ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. देवाचें उतर म्हणटा हिंगासोर, फॉर यू नो द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट, that through he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. So जेजूच्या दुर्बळकायेक लागून आमी आयज गिरेस्त आसा. पूण ह्या गिरेस्तकायेन आमी भितर सोदता. जरी तर आमी मानून घेता की जेजू आमच्या खातीर दुर्बळ जालो आनी आमकां गिरेस्त करूंक ताका दुर्बळ जावचो पडलो, तो गिरेस्त आसलोलो. पूण आमकां त्या गरीबसाणेंतली भायर काडपा खातीर तो आतां दुर्बळ जालो. जरी तर आमी हें खऱ्यांनीच मानून घेता, जाल्यार आमच्या तोंडांसून कसलें उतर भायर सरतलें? भावार्थाचें वो भिरांतीचें? भावार्थाचें. जाल्यार आमी आतां आनी उलयतलीं, आमचे कडेन कांय ना, बोल्सान कांय ना, फाल्यां बील फारीक करूंक कांय ना, भुरग्यांची इस्कॉलान फी भरूंक पयशे ना, हीं उतरां आमी उलयतलीं? ना. कित्याक फिलिपिन्स 4:19 म्हणटा, माय गॉड शॅल सप्लाय ऑल माय निड्स. जरी तर देवान आमकां ही बासावणी दिल्या, आमकां म्हटल्यार आपूण तुज्या गरजांनी, सगल्या गरजांनी तुका ऑलरेडी आपणें सप्लाय केलां म्हटल्यार केलांच. तें आमी केन्ना पळयतलीं? चिंतना धरून, आमच्या मनान चिंतना धरून, ना तें उलोवन, वो देवान बासावणी दिल्या, ती बासावणी सोत मानून घेवंक आमी ती उलोवंक लागतली पळय तेन्ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. जायते फावटी आमकां मतीन आमच्या सैतान येवन आमकां दाखयता न्हू, ही बासावणी आमी ह्या बासावणेचेर आमी थीर रावंक सोदता. पूण जें कितें आमच्या दोळ्या मुखार दिसता, जें कितें आमकां आयकोंक येता, तेजेर आमचो फोकस शिफ्ट करूंक ट्राय कोत्ता. पूण तो आमकां फोर्स करता. सैतान आमकां फोर्स करता, ओडून व्हरता आनी हेंच तूं मानून घे म्हणटा. ना. तेच भाशेन देवानूय आमकां बासावणी दिल्या. आमकां तरी बासावणी खबर आहा, एंड माय गॉड वील सप्लाय एवरी नीड ऑफ योर्स according to his riches in glory in Christ Jesus. So देवान आमकां सगलें दिल्लें आहा. कोणा उद्देशी? जेजू क्रिस्ता उद्देशी. हिंगासर म्हणटा न्हू, इन क्रायस्ट जिजस.
जेजू क्रिस्ता उदेशी आमकां ऑलरेडी सगळें जें कितें आमकां जाय तें दिल्लें आसा. दिल्लें तर आसा म्हणून आमी स्वत मानता जाल्यार आमी कित्याक तें पळयना? कित्याक जी परिस्थिती आमच्या दोळ्या फुडल्यान येता, जी आमकां मेसेज येता बँकेची अमके पयशे भरूंक जाय, तेजेरूच आमी आमचें दान मन दवरलां. आनी आमी सैतानाक आतां एक आमी एंट्री दिल्या आमच्या जिवितान. बासावणी हा देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जाणा कितें म्हणटा, पूण त्या वखदार तो आमकां सारको घुस्पान दवरता. प्रेज गॉड. तेका लागून ह्या उतराचेर थीर रावप भोव गरजेचें. हें उतर सांगता तेंच करपाक. थँक्यू जिजस. हालेलुया. जेन्ना हांव उतरान नासलें न्हू तेन्ना म्हाका भोव आगोड जातालें देवाच्या उतराक स्वत मानून घेवंक. कित्याक म्हाका आगोड जातालें? कित्याक हांवें सैतानाक एंट्री दिल्ली म्हाज्या जिवितान. म्हज्या मनान जी चिंतनां येता तीच हांव फायनल म्हणून मानून घेतालीं. प्रेज गॉड. जावं ती म्हाज्या पर्सनल लायफान, जावं ती म्हाज्या भुरगेपणार, जावं ती म्हाज्या काजारी जिवितान, हांवें सैतानाक एंट्री दिल्ली. पूण जेन्ना म्हाका हें उतर म्हाज्या जिवितान येयलें, हें उतर म्हाका स्वत शिकोवंक लागलें आनी त्या उतरा उदेशीच म्हाज्या जिवितान हांवें सुटका पयली. प्रेज गॉड. हो स्क्रिप्चर हांव जाणा आसली पूण केन्ना वेव्हारान घालूंक ना. कित्याक हांव चड कितून स्वत मानतालीं जें म्हाका दिश्टी पडटा. हांव कामाक वचना जाल्यार कशें जातलें? ही बसावणी म्हणटा देवान म्हाका सगळें जें कितें जाय तें दिलां, पूण खंय आसा? म्हाका दिश्टी पडना. पयले सुवातेर म्हाका खबर नासली बावार्थ म्हटल्यार दिश्टी पडना पळय तें. प्रेज गॉड. पूण हांव कितें समजतालीं, देवान दिलां अरे म्हाज्या फुडल्यान आसपाक जाय तें. देवान तर दिलां जाल्यार म्हाज्या जिवितान हे त्रास कित्याक? म्हाका कित्याक कामाक वचोंक जाय? देवाची बसावणी तर म्हणटा माय गॉड वील सप्लाय एवरी नीड ऑफ युअर्स अकॉर्डिंग टू हीज रिचीज इन ग्लोरी इन क्रायस्ट जिजस. म्हाका खूब आगोड जातालें हें मानून घेवपाक. प्रेज गॉड. आनी म्हाका हुस्को, संवसाराचे हुस्के म्हाका येताले. हुस्के खोती. कशें जातलें? कितें जातलें? नको हांव. पूण त्या टायमार म्हाका आगोड जातालें. त्या टायमार म्हाका म्हजे खूद भयणीन ही बासावणी म्हाका दिली. तुका विस्वास ना? तुका विस्वास ना ह्या देवाच्या उतराचेर? देवाचें उतर म्हणटा तुज्यो गोरज्यो सगल्यो देवान ऑलरेडी पुराय केल्या आपल्या पुता उदेशी. आतां म्हाजी भयण म्हाज्या केन 6 वर्सां धाकटी आनी केन्ना दिल्ली बासावणी म्हाका? जेन्ना हांव कामाक वयतालीं कॉलेज बी जावन तेन्ना. म्हणल्यार तेन्ना हांव आसतलें एक 21 इयर्स आनी तें म्हाजेकीन 6 वर्सां धाकटें. म्हणल्यार ते कितले वर्सांचें आसतलें? 15 वर्सांचें. पूण ते बायबल बी वाचताले. पूण म्हाका तेज्या कडसून आतां आयकोपाचें ना. हांवें मानून घेतलां ना कामाक वचोंकूच जाय. पूण असले परिस्थितीन ही जी तेणें बी त्या टायमार घातलेली ती आतां रुजोन येयल्या. आनी ती बी घातल्या त्याच बिये प्रमाणे तेजें फळूय हांव म्हाज्या जिवितान पळयतां. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. म्हाका एक देवाचें उतर येनातलें. एक देवाचें उतर येनातलें. ही बासावणी म्हाका आयज पवित्र आत्म्यान म्हाका उगडास केलो. कशे भाशेन म्हाज्या जिवितान ही बासावणी म्हाज्या भयणी उदेशी, आमी सगळीं भाव भयणाच, पूण तेज्या उदेशी तेणें ही म्हाका सोजमणी दिल्ली त्या टायमार. पूण तोरी म्हाका आगोड जातालें मानून घेवपाक. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. कित्याक म्हाका हुस्को चड आसतालो म्हज्या जिविताचेर. जेन्ना हांव रितिरांग पासून येतालीं न्हू NCHच्यान तेन्ना म्हाका हुस्को, दाडी उसत गाय, तकली फोडत गाय, सगळें बाम बी सगळें घेवन वयतालें हांव. खरें सांगता. आनी ते म्हाका म्हणटाले तूं रितिराग वयताय कित्याक तेन्ना तें येतालें म्हाजे बरी. तूं रितिराग वयता आनी तोरी तुका हुस्को, तुका जातलें म्हणून. हांव ताका कितें जबाब दितालीं? जालें जाल्यार मागीर कितें? कित्याक हांव अशें उलयतालीं? कित्याक म्हाका ह्या उतराची वळख ना. हें उतर आतां ही केन्नाची गजाल? 2008 or 9 जेन्ना पयलोच रितीर युथाक जाल्लो कलांगूट. त्या टायमाची गजाल.
आतां तर हांव म्हाज्या जिवितान नदर मारीत जाल्यार कितलें बरेंपण ह्या उतरा उदेशी. इतले म्हाका हुस्के खोंती जाताले. एक रितीराक पासून वचत जाल्यार सगळें म्हाका जाय आसलें बॅगान म्हाज्या. जाय आसलें. कितें कोत्तली? एक तकली फोडली जाल्यार कितें कोत्तली? दाढी फोडल्यार कितें कोत्तली? कित्याक त्या टायमार म्हाका हो दाडयेचो खूब प्रॉब्लम आसलेलो. पूण आयज हें सत कळोन म्हज्या जिवितान देवान म्हाका पूर्ण तरी न्हय पेकोवणीच पूण सगळ्या बेसांवांनी सगळ्या आशिर्वादान म्हाका उपट देण्यांनी बोल्ला. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हें केन्ना घडलें? जेन्ना ह्या उतर हांवें सत मानलें. हें उतर हांवें म्हज्या जिवितान सत मानलें. आतां ही एक बसावणी हांव जाणा. हीच म्हणटा हांव. पूण तरी पूण कांय रिजल्ट ना. रिजल्ट कांय ना. पूण केन्ना हांवें रिजल्ट पळोवंक लागली? जेन्ना हें उतर हांवें आपणायलें, हें उतर कोरणेन घातलें, ह्या उतराचेर थीर रावली. आनी हें केन्ना हांवें केलें? 2018. कितलीं वर्सां लागलीं? जायतीं वर्सां लागलीं. कित्याक म्हाज्या मनान झूज जातालें. कशे तरेन जातलें? तूं सांगताय, हें उतर सांगताय, पूण हांव तयार ना मानून घेवंक. तेच भाशेन जायते फावटी आमच्याय जिवितान हिंगासर आमची भाव भयणां येवन हें उतर परगट्टा, हें उतर तुमच्या कानार पडटा, हें उतर तुमी घेता, पूण तें मानून घेतात खऱ्यानीच तुमी सत मानता. जोरी तर आमी सत मानता जाल्यार बरी गजाल. पूण जोरी तर आमी सत मानिना मागीर तें उतर कशें घडोवन येतलें? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. अशें करून करून मागीर हांव कामाक लागली. हें उतर हा म्हणटा. कामार म्हाका जायते त्रास. 1-2 कामां सोडलीं. मागीर देवान म्हाका काजार जाली. काजार जावन रोखडोच म्हाका गव्हर्मेंट जॉब दिलो. ती म्हाका खुशालकाय ना. सगळें हांव जिवितान म्हज्या त्रासूच पळयतां. हांव खुशालूच ना म्हाज्या जिवितान. खुशाल नाच. ना म्हूण म्हाज्या काजारी जिवितान, ना म्हूण म्हाज्या भुरग्यापणार, ना म्हूण म्हाज्या कामार. आतां जेन्ना तुका एक गव्हर्मेंट जॉब मेवता तेन्ना हांव नकळो दुसऱ्याचें कशें कितें तें, पूण म्हाका ती खुशालकाय नासली. म्हाका कोणे तरी एका भावान सांगलेलें, तूं ही वायट बुकलेट वाच. हांव काम सोदतालें म्हाज्या जिवितान. पूण म्हाका खबर नासली देव म्हाका गव्हर्मेंट जॉब दितलो म्हणून. हें उतर वाचून वाचून ती 5य मागणी हांवें बायहाट केली. तेणें त्या भावान म्हाका सांगलें, तूं यो आनी ही मागणी तूं म्हूण म्हाज्या फुडल्यान. जेन्ना हांव गेली तो ब्रदर म्हाका विचारूंक लागलो, तुवें होमवर्क केलाय? हांवें म्हणलें, ब्रदर होमवर्क करून रिजल्टूय येयला, म्हाका गव्हर्मेंट सिरीज फावो जाल्या. प्रेज गॉड. पूण तरी हांव खुशाल ना म्हाज्या जिवितान. खुशाल ना. मागीर जायते म्हाज्या जिवितान एक दुयेंस येयलें आनी म्हाका लीव मेवना, कितें जायना म्हणून हांवें ती जॉब म्हाजें रिजायन केलें 5 वर्सांनी. पूण त्या टायमार हांवें परतून सुरवात केली. रितीराक येवंक लागली. देवाचें उतर हांवें मानून घेतलें. तेन्ना हांव काजार जाल्ली आनी म्हज्या जिवितान हांव एक पेकोवणी सोदताली. तें उतर म्हाज्या काळजाक लागलें. एक भाव आमचो टेस्टिमनी शेअर कोत्तालो आनी म्हज्या घोवाकूय कितें दोतोरान रिपोर्ट दिल्लो. पूण तें 1 Peter 1:23 तें उतरा प्रमाणें म्हाका कळोन येयलें की हें उतर घेवन आमी कहीं पुनर्जीवन आमकां एक आमी कहीं बॉर्न अगेन जाता. जेन्ना आमी आमच्या आवयच्या कुशव्यांतल्यान येयल्या, आमी कसली सैमाची जल्मल्यान? देवाच्या आवयच्या कुशव्यांसून. पातकी सैमाची. सो तें सैम आसलें न्हू. पूण जेन्ना म्हाका ह्या उतराची सोजमणी मेवली 1 Peter 1:23, वेन वी आर बॉर्न ऑफ द करप्टेबल सीड. म्हटल्यार जेन्ना आमी ह्या संवसारान आमच्या आवयच्या कुशव्यांसून येयल्या, आमी पातकी सैमाची जल्मल्या. प्रेज गॉड. म्हाका खबर नासली. कित्याक हांवें देवाचें उतर म्हणटा तें केन्ना वाचूंक ना. देवाच्या उतराक केन्ना टायम दिवंक ना.
आतां ही एक बसावणी म्हाज्या जिवितान आहा, ती बी हांव धरून रावल्यां कित्याक देवान सांगलां न्हू, ताणें म्हाज्यो सगळे ज्यो गरजो आहा त्यो ऑलरेडी पुऱ्यो केल्या. प्रेज गॉड. तेन्ना म्हाकाय एक पेकोवणी जाय आसली, म्हाज्या घोवाकूय एक पेकोवणी जाय आसली, आनी तें काम सोडून हांव त्या रितीराक थी पावली. आनी ह्या उतराचेर एक भाव टेस्टिमनी दितालो आपल्या बापायची, कशे भाशेन तेणें मानून घेतलें, कित्याक ती टेस्टिमनी आमच्या पापाची आसली, पापा जॉन्सनाची आसली, तेकाय डायबिटी आसली 19 एट द एज ऑफ 19. आनी हें स्क्रिप्चर मेळोन तेणें कशें मानून घेतलें, आपलो एक नवो जल्म जाला, आमच्या सर्गींच्या बापायच्या कुशव्यानसून आपलो जल्म जाला, आनी तें तो शेअर करतालो. तेंच म्हाका म्हाज्या काळजाक लागलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आनी मागीर ही दुसरी बसावणी 1 Peter 1:23. थँक्यू जिजस. हालेलुया. वाचो सिस्टर, वाच. कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. तोच तुमचो बाप, तो विनाशी न्हय पूण अविनाशी. ताणें तुमकां आपल्या सोबदा वरवीं जिवीत दिला. हो सोबत जिवो आनी सदांच जिवो उरतलो. प्रेज गॉड. कितें म्हणटा, सिन्स यू हॅव बीन बॉर्न अगेन, नॉट ऑफ पेरिशेबल सीड बट ऑफ इम्पेरिशेबल, थ्रू द लिव्हिंग अँड अबायडिंग वर्ड ऑफ गॉड. म्हटल्यार हें देवाचें उतर आहा तें कसलें? अविनाशी. इट इज इम्पेरिशेबल. पूण आमी जेन्ना जल्मली आमच्या आवयच्या कुशव्यानसून, तेन्ना आमी कसले बियेची आसली? पेरिशेबल न्हू. कितें म्हणटा कोंकणीन पेरिशेबलाक? विनाशी. विनाशी. कित्याक आदाम आनी एवेक लागून जे पातकाचे सोयंबाक लागून तें आमकांय आतां लागू जाल्लें. आमी पातकी आमकां केल्ली तेज्या सोयंबाक लागून. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सिन्स यू हॅव बीन बॉर्न अगेन, नॉट ऑफ पेरिशेबल सीड बट ऑफ इम्पेरिशेबल, थ्रू द लिव्हिंग अँड अबायडिंग वर्ड ऑफ गॉड. हिंगासोर कितें म्हणटा? थ्रू द लिव्हिंग अँड अबायडिंग वर्ड ऑफ गॉड. म्हटल्यार कितें? देवाचें उतर जिवे. आनी कितें म्हणटा? देवाचें उतर जिवे आनी अबायडिंग. म्हटल्यार आमी तितून रिगोन रावपाक जाय. आमी रिगता काय? म्हाजी सुरवात ह्या बसावणेक जाल्ली जेन्ना तो भाव टेस्टिमनी दितालो, आनी हांवें मानून घेतलें. जोरी तर हांव म्हणटा आतां बॉर्न अगेन आमी खंय जाता? खंय जाता आमी बॉर्न अगेन? कोणाक खबर ना. आनी उच्चारून न्हू आमच्या तोंडानसून, when we confess that Jesus Christ is the Lord God and Savior of my life, I am born again. हें म्हाका तितून मानवलें. हांवें म्हणलें हांव तर पातकी सोयंब्याची जल्मल्या, पूण आतां हांव तर म्हजें तोंड उकडून उलयतां की when I accept Jesus as the Lord God and Savior of my life, हांव म्हाज्या बापायच्या, स्वर्गीच्या बापायच्या कुसव्याची जल्म घेता. प्रेज गॉड. आनी हें म्हाका खूब तितून मानवलें. आनी हे बसावणीचेर थीर रावलें हांव. आनी हे बसावणेक लागून हांवें म्हटलें जें कितें आतां हांव म्हाजी पेकोवणी सोदतां, जोरी तर म्हाजो जल्म म्हाज्या बापायच्या कुशव्यानसून जाला, फकत उच्चारून आनी सोत मानून, जाल्यार कितले बरेपणाची गजाल, कितली खुशालकायेची गजाल. आनी जेन्ना हांव म्हाजी पेकोवणी सोदताली, ती हांवें मानून घेतली की हांव खऱ्यांनीच म्हाज्या बापायच्या कुशव्यानसून जल्माक येयल्या. आनी जें कितें हांव आतां त्या पातकी सोयंबाची हांव म्हाज्या आवयच्या कुशव्यानसून येयल्लें तें आनीक उरोंक ना. पूण जेन्ना हांवें सोत मानलां की हांव म्हज्या बापायच्या कुशव्यानसून जल्माक येयल्या, आनी हांव उच्चारतां की जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हजो सोमी, दोनी आनी सोरवंडार. प्रेज गॉड. हें म्हणून तर हांव एक नवो जल्म घेता म्हाज्या बापायच्या कुशव्याचो, म्हाज्या स्वर्गीच्या बापायच्या कुशव्याचो जल्म तर म्हाजो जाता, जाल्यार कितली बरी गजाल. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस.
आनी हांवें मानून घेतलें त्या देवा वखदार जें कितें आतां म्हज्या जिवितान आसा ती पेकोवणी हांव सोदतां ती पेकोवणी जाली म्हणून. प्रेज गॉड. आनी तेन्ना मानून घेतलें. मागीर हें उतराचेर हांव नियाळ करूंक लागली आनी हें उतर घेवन आनीक एक उतर सपोर्टींग फॉर दीस स्क्रिप्चर. ह्या उतराक एक धीर कहो ती जावन आसा 1 Peter 2:24. जेजूच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या. हांवें स्वत मानून घेतलें. हांव म्हणत रावली. मनाची नवसोडणी जाली. आतां मनान चिंतना दुबाव कांयच येना. पूण आदीं कितें जातालें म्हाज्या मनान झूज जातालें. चिंतना सगळीं झगडटालीं. पूण ह्या उतरान म्हाका तितूनसून भायर काडलें. केन्ना? जेन्ना हांवें हें उतर मानून घेतलें. जेन्ना हांवें म्हज्या तोंडानसून उच्चारलें की जेजू क्रिस्त जावन आसा सोमी दोनी आनी सोरवंडार. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. थोड्या दिसांनी जेन्ना हांव जी म्हाजी पेकोवणी सोदताली ती बेश्टी हांव टेस्ट करूंक गेली. बेश्टी म्हणल्यार पळोवपाक आतां हांवें मानून घेतलां आनी हांव स्वत मानतां की देवाच्या उतरान हें जालें म्हणून. पळयत जाल्यार जें कितें पेकोवणी हांव सोदताली ती पेकोवणी म्हाका फावो जाली. म्हाकाय फावो जाली, म्हज्या घोवाकूय फावो जाली. सो आमच्या दोगांयच्या जिवितान हें उतर एका टायमार एका दिसा दोगांयच्या जिवितान हें उतर भितर सरलें. आनी तेन्नासून म्हाका ह्या उतराचो मोग लागलो. ह्या उतराची गोडसाण हांवें चाखली. आतां म्हजेर दवरलेलें आहा की हांव हें उतर घेवन कंटिन्यू करतां ओ हें उतर म्हाका म्हजी पेकोवणी जाल्या म्हणून हांव थींच काबार करतां. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आतां हांवें म्हजें तुमकां सांगलां ते भाशेन काम सोडलेलें. पूण त्या टायमार म्हाका देवाचो प्लान म्हज्या जिवितान कितें आसलो म्हाका खबर ना. हांवें सोडलें. पूण ह्या उतराची गोडसाण हांवें चाखली. म्हाजी पेकोवणी हांवें घेतली देवाच्या उतरांसून. हांवें घेतली, म्हज्या घोवानूय घेतली आनी आमी आतां एक डिसिजन घेतलें, एक निर्णय घेतलो. ह्या उतरान बाबा जायतें बरेंपण आहा. हें उतर आमी कंटिन्यू करया. ह्या उतराची आमी एक वाट धरया. आतां काम ना. हांवें आतां कितें केलें म्हज्या घोवाचेर पातयेवन काम सोडलेलें. मागीर कितें जालें रोखडेंच कोविडा पयलीं तेणेंय काम सोडलें. आतां कितें कोत्तली? आतां चिंतना येता कितें कोत्तली? ह्या देवाच्या उतराचेर थीर रावली. कित्याक म्हाका उतर शिकता शिकता जायत्यो बसावण्यो मेवल्यो. देवाचें उतर म्हणटा आपूण तुका सांडचो ना, आपूण तुका सोडचो ना. आतां घोवाचेर पातयेवन हांवें म्हजें काम सोडलेलें. थोड्या तेंपान 2-3 म्हयन्यांनी तेणेंय काम सोडलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. पूण ह्या उतराचेर आमी थीर रावलीं. हें उतर आमी शिकोवंक लागलीं. तेका लागून म्हज्यान म्हणो येता आयज की तें हांवें कितें डिसिजन घेतलेलें म्हजें काम सोडपा खातीर तें म्हाका एक एंट्री जाली ह्या उतराक भितर सरोंक. हांव हें उतर शिकोवंक लागलीं, उतर आपणावंक लागलीं म्हज्या जिवितान. प्रेज गॉड. मागीर हांवें 3-4 म्हयने कंटिन्यू केलें. मागीर कोणें तरी म्हाका फोन मारलो, आतां कितें कोत्ता तूं घरांत आसा? हांवें म्हणलें वय. तूं आतां लायब्ररीयन कोर्स कर, काम तुका मेवतलेंच. तो कोर्स केलो. अशी हांव शिकपाक हुशार ना. म्हाका वाचूंक पयलें खूब त्रास भोगताले. पूण हांव जाणा ह्या उतरान कितलें बरेंपण म्हज्या जिवितान येयलां. जेन्ना हांवें ती बसावणी घेतली, आय कॅन डू ऑल गूड थिंग्स थ्रू क्रायस्ट जिजस, म्हाज्या जिवितान देवाच्या उतरा प्रमाणेच जावंक लागलें. म्हाका कितें फुडें सरपाक, कोणा कडेन उलोवपाक वो कोणाक कितें फुडल्यान येवन सांगपाक म्हाका नासलें बळ. पूण आयज हांव हें खात्रेन म्हणोंक शकता, जो म्हजे भितर जियेता तो बलिश्ट. अहें करून धाकटे जिवितान म्हज्या सुदारप जावंक लागलें. ह्यो बासावणी घेवन एक वाठारान हांवें त्यो आपणायल्यो. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. मागीर दोगांय आतां आमी काजार जावन एक 3-4 वर्सां जाल्या. आतां लोक कितें म्हणटलो? दोगांय कामाक ना. पूण आमी कितें करतालीं? त्या टायमार आमी उतराची सुरवात केली. उगी बसोन झाडा पोंदाक बसोन हें उतर आमी आयकोंक लागलीं, हें उतर शिकोंक लागलीं. घरा कडेन खबर ना, हांवें सोडलां म्हणून खबर आहा.
तेणें सोडला म्हणून खबर ना. आतां दोगांनी सोडलें जाल्यार मागीर चिंतना कितें जाता, कशें जातलें. प्रेज गॉड. पूण त्या टायमार आमी ह्या उतराचेर थीर रावलीं. ह्या उतरान आमकां आनीक आनीक घोटाय येवंक लागली. हें उतर आमी शिकलीं आनी आजून शिकता. आमी आजून पासून परफेक्ट ना, पूण हें उतर आमकां एक बळ दिता आमच्या जिवितान. आमच्या जिवितान कितेंच तर येयलें जाल्यार आमी फाटीं पळोवन म्हणोंक शकता, त्या टायमार तो देवान म्हाका सांडूंक ना जाल्यार आयज म्हजो देव जो जीव आहा तो कसो सांडटलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. मागीर म्हजोय कोर्स जालो. आतां कोर्साक म्हाका ही वचोंक जाय म्हापसासून सांकळे. क्लास म्हाजी वडेजांक स्टार्ट जाता. आतां म्हाज्या मतीन कितें येता चिंतना, हें आनी खंयच्या इदादीर आतां शिकोंक येयला. आनी म्हाजी सगळी क्लासीन आहा ती म्हाजेकन यांग 1-2 आहलेलीं. हांव वयतां खुशालकायेन वयतां. चिंतना येता आतां कशें जातलें, खंय शिकतलीं. म्हाजे तर सगळे तकले वयल्यान वयता. प्रेज गॉड. लायब्ररी आयकल्या तुमी, लायब्ररी केन्ना लायब्ररीन भितर सरल्यान, लायब्ररीन गेल्या तुमच्या भुरग्यां कडेन विचारात. जेन्ना एसायनमेंट बी दिता न्हू, लायब्ररीन वयता आनी लायब्ररीक न्हू शेल्फ्स आसतात. 9 भाशेची शेल्फ्स आसता. सायन्स, मॅथ्स, इंग्लीश, मागीर एक रिलिजियस म्हणून आसता. तितूंतलें एकूच पुस्तक आतां हांव घेतलां. जायतीं आहा शेल्फां, पूण म्हाका तेजी जाणवाय नाका. पास जालें हांव. डिस्टिंक्शनाक 2 मार्क चुकले. जेजू कारगा. कित्याक ह्या देवाच्या उतराचेर पातयेली. म्हाका अशी कितें 6थान हांव फेल, 12थान हांव 3 फावटी फेल. पूण तें तो चिंतूंक रावली आनी देवाचे बासावणे तर विसर घातली जाल्यार देवाची बासावणी जी आहा ती घडोवन येतली ना. पूण आयज म्हाका गर्भान म्हणोंक जाता, हें गर्भ कोणाचें? देवाच्या उतराचेर. की म्हज्या कडेन बिलकूल कांय जायनातलें, पूण ह्या उतराक लागून आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट. हें म्हणून हें चिंतना घडोवन म्हाका 2 मार्क चुकले डिस्टिंक्शनाक. आनी सगळीं आजाप आतां घरा कडेन. आनी सगळीं आतां म्हाका पयलीं कितें म्हणटालीं जाणां, हें येयलें 12 म्हणजे 3 फावटी 12थान फेल न्हू. पूण हांव केन्नाच रागार जावंक ना. तें सत न्हू, फॅक्ट न्हू तो. तें खरेंपण म्हाज्या जिविताचें. म्हाका हांसूंक येतालें. ती चिंतूंक पडटली हें तोरी आसता. कित्याक देवान म्हाज्या भितर ही खुशालकाय दिल्ली हा हांसपाची. इवन म्हाज्या इस्कॉलान पासून कसल्यो कंप्लेनी हांव हांसता म्हणून. कोणाची तरी कंप्लेन येता, बरयना, शिकोना, पूण हांव हांसता म्हणून म्हाजी कंप्लेन सोड. कित्याक देवान म्हाका रोचला कित्याक हांसपाक. टिचर म्हाज्या माय बायक आपयता इस्कॉलान. आतां मामी म्हाका घरा कडेन विचारता, कितें केलां इस्कॉलान, तूं घरा यो. तेन्ना कितें म्हणटालें, सान्नीच्या मुड्यान तुका दाखयता. खरें ती उतरां म्हाका मामी म्हणटाली, पूण तोरी हांव हांसताली. कित्याक हांव जाणा न्हू हांवें कांय रॉंग करूंक ना, हांवें कोणाचें कितें चोरूंक ना, कोणाक मारूंक ना, कांय ना. खाली हांव हांसता. आतां हांसल्यारूय टिचरीक प्रॉब्लम. पूण म्हाजें हांसप मातशें रॉंग टायमार जातालें. टिचर कितें शिकयता, टिचर कोणाक तापयता, हांव हांसताली. आनी आजून हांव तेंच कोत्ता. सैतान म्हज्या जिवितान जायतें घेवन येता, हांव हांसता. आतां रडल्यार जातलें? हांसपाक जाय. आमकां पापाय शिकयता न्हू, आमच्या जिवितान कितें येयलें, म्युजीक घाल, नाच, डान्स कर, देवाक आर्गां वाकाडणी दी. नॉट फॉर द सिट्युएशन, इन दॅट सिट्युएशन. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो अशें म्हाज्या जिवितान घडटालें. मागीर म्हाका जॉब मेवलो. आतां रिजल्ट जालो, सगळीं खुशाल, घोव खुशाल, घरा सासूमाय खुशाल, जावं सून वयता कामाक. प्रेज गॉड. मागीर म्हाका जॉब मेवलो इस्कॉलान. कित्याक लायब्ररी पोस्टाक आजून पासून पर्मनंट पोस्ट ना. आतां कोर्स केला न्हू, जॉबूय मेवलो म्हाका. 2 वर्सां केलें कॉन्ट्रॅक्टाचेर. 3ऱ्या वर्सा ती आतां म्हाका फोर्स कोत्ता तूं यो, पूण म्हाज्यान तर जायना वचोंक. कित्याक हांव खुशाल ना, कामार वचोंक खुशाल ना. म्हाका नाका कामाक वचोंक. आतां कितें कोत्तली? ती रावल्या म्हाजो आतां कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करपाक. ती फोनार फोन मारता,
हांवें सांगलें ना हांव येयना येयना म्हणून सांगलें. मागीर रोखडेंच कोवीड जालें. कोविडान काम आसलें सगल्यांक. त्या टायमार कोविडाच्या टायमार हांव ह्या उतरान वाडोंक लागली. आनी आतां म्हाका कामूय नाका, म्हाका कांय नाका. कित्याक हें उतर आहा म्हाज्या जिवितान. ह्या उतरान जी गॉडसान हांवें चाकोन म्हज्या जिवितान जी गॉडसान येयल्या ती आतां म्हाका कंटिन्यू करूंक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आतां कोवीड येयलें मागीर कितें म्हाका रांदपाक लायक हांव ऑर्डरी घेताली. सो हांवें आतां सुरवात केली. एक बॅनर केलो आनी स्टेटस केलो ऑर्डरी घेता जेवणाच्यो स्नॅक्साच्यो सगल्यो. कित्याक आमी जेन्ना म्हजो डॅडी आमकां सोडून गेलो म्हज्या मामीन ह्या लायणीन रावन जें कितें तिका डॅडीन शिकयल्लें तें करून ऑर्डरी घेवन आमकां वयर काडल्या. प्रेज गॉड. आनी तें हांव तिका आदार कोत्तालें, तिच्या बारी वयताली. पूण काजार जावन म्हाका पयस पडोंक लागलें, हांव वचना जाली. आतां कोवीड येयलें, म्हज्या मतीन पोत्तून येयलें हें करपाक. पूण एट द सेम टायम म्हाका ही वचोंक जाय, रितीराक येवंक जाय. आतां रितीर आसता तेन्ना जायत्यो ऑर्डरी येता. पोत्तून म्हाका कितें जाता, एक ब्लॉक कहो येता, ऑब्स्ट्रक्शन येता. आतां म्हाजेर दवरलेलें हांव आतां रितीर चूज करता वो हांव ऑर्डर घेता. प्रेज गॉड. म्हाज्या भितरसून म्हाका येयना ती ऑर्डर घेवंक, पूण हांव म्हणटा म्हाका रितीराक वचोंक जाय. ती कॉल मारता, कितें करता, दिता कितें, हांव म्हणटा ना ऑर्डरी बिजी आहा, जावचें ना. दर टायम हांव रितीराक येवंक प्लॅन करता, ऑर्डर येता. निमणें हांवें तें सोडून दिलें. जायत्यो ऑर्डरी येयल्यो आनी बऱ्यो ऑर्डरी खूब जालें. देवान म्हाका खूब आशिर्वादानूय भरलें आनी बरीत आसा. मागीर हांवें चिंतलें आतां अशें केल्यार कशें जातलें. म्हाका तर देवाच्या उतराक वचपाक जाय, म्हाका देवाचें उतर शिकोंक जाय. आनी आतां सैतान म्हाका दाखयता पळय, तुका ऑर्डरी स्टार्ट केल्या, तुका सगलें ऑर्डरी येत आहा, तूं उतराक कित्याक वयताय. म्हाज्या मनान एक झूज. पूण हांवें तें मानून घेवंक ना. मागीर हांवें सुरवात केली पोत्तून, मागीर तें कंटिन्यूस उरलें आनी जेजू कारगा आयज पासून तें कंटिन्यू जायत आसा. प्रेज गॉड. कित्याक जे मेरेन आमी हे उतराची गॉडसान साकिना, हें उतर आमी मानून घेयना, हें उतर आमी आमच्या जिवितान अप्लाय करिना, आमकां कितेंच बरेंपण जें देवान आमकां सगल्या आशिर्वादांनी भरलां तें आमकां आमी अणभवची ना. प्रेज गॉड. तेच भाशेन म्हज्या काजारी जिवितान खूब झगडीं झुजां. झगडीं झुजां म्हणल्यार आमच्याच मदें, गोबायला मदें. हांव सांगता तहें जावंक जाय, तो तर बाबडो उलयत ना. अहेंच जावंक जाय, तहेंच जावंक जाय, असली. तूं उतराक येवंक जाय, अहें हांव तेका फोर्स कोत्ताली. पयलें काजार जावच्या पयलीं हांव उतराक वयताली. हांवें सांगलां ते भाशेन खूब फावटी शॅर केलां. पूण कितें लोकांक दाखोवंक हांव उतरान आहा. पूण हांव म्हाका कितें विचारल्यार हांव एक बासावणी पासून नको. ही एक बासावणी जाणा आसतली खंयची, फिलिपिन्स 4:19 जाणा आसतली त्या टायमार. पूण म्हाका आनीक कितें विचार तूं, हांव कांयच नको. हांव नोट्स पासून बूक उक्तो धरतालें आनी बेश्टें पेन म्हणजे दाखयतालें, हांव बरयतां. पूण हांव कोणाक फटयताली, म्हाकाच फटयताली. देवाक आमी फटोवंक जायना, देव जाणा सगलें. अहें करून करून मागीर हांव नोट्स बरोवंक लागलीं, शिकोंक लागलीं उतर. पूण त्या टायमार हांव वयता रितीराक न्हू, तूंय यो, येवंकूच जाय, झगडीं. तेन्ना आमच्या काजारूय जावंक नासलें, झगडीं दोगांयची. तो येतालो, रितीर मातसो आयकतालो आनी नाच जातालो. मागीर ना जालो म्हणून तेजे वयर आनीक भासाभास, खंय गेल्लो, कित्याक गेल्लो, असलें म्हाजें सैम आसलें. कित्याक म्हाका सैतान दाखयतालो तें हांव सोत मानताली. प्रेज गॉड. पूण आतां जेन्ना हांवें हें उतर आपणायलें म्हज्या जिवितान, तेणें म्हाजो चेंज पयलो. जें कितें हांवें बोलदवणी ह्या उतरा प्रमाणें म्हाज्या जिवितान घडल्या ती तेणें पयली आनी तोय आपलें जिवीत बोलदोंक लागलो.
पूण जेन्ना हांव उतरान ना तेन्ना हांव ताका फोर्स करता. तो हें जाता ना. देवाच्या उतराक फोर्स ना. पूण जेन्ना आमी हें उतर घेता आनी आमच्या जिवितान आपणायता, आमी त्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितान जी खंय आमी चुकता तें आमी करेक्शन करता, ती बोलदवणी जेन्ना जाता ती दुसरी आमच्या जिवितान अणभवंक लागता. आनी तांकांय जाय आतां कशें जालें, कितें जालें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आजुनूय जाता केन्नाय सैतान येता, पूण आमी सैतानाक चान्स दिवंक जायना. जाता कितें बारीक केस्तांव, कित्याक केलें, अहें केलें, तहें केलें. पूण मागीर म्हाका ह्या उतराचो उगडास येता. कित्याक ह्या उतरांतल्यान म्हाका बरेंपण सगळें मेळवलां. ह्या उतरांतल्यान सगळी देवाची मोगाची गोडसाण हांवें चाखल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. हे भाशेन म्हज्या काजारी जिवितान म्हाका ह्या उतरान खूब बरेंपण येयलां आनी येत आसा. प्रेज गॉड. हें उतर नासलें म्हणून आमी साणलेलीं आसलीं आमच्या जिवितान. हें उतर ना आमच्या जिवितान म्हणून आमी एकामेकाचेर अधिकार घेतालीं. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा, आमी अधिकार कोणाचेर घेवंक जाय? मनशांचेर घेवंक जाय? आपल्या रोचणेचेर घे सांगलां. पूण आमी कितलीं चुकता. म्हज्या जिवितान हांव चुकल्यां, कित्याक हांवें अधिकार घेतलो त्या टायमार. पूण ती सारकी गजाल न्हू. तेच भाशेन आमच्याय जिवितान जो कोण मनीस आहा तो आमचेर अधिकार घेता जाल्यार ही देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हू. देवान आमकां सांगलां आपल्या रोचणेचेर अधिकार घे. आनी हे भाशेन जेन्ना हांवें ह्या उतरान सुरवात केली, ह्या उतराक हांवें टायम दिलो, हांवें केन्ना चिंतूंक पासून नासलें की देवाचो एक प्लॅन आहा म्हज्या जिविताक हें उतर परगटोवंक. म्हाका तर आतां बरोवंक वाचपाचें हें प्रॉब्लम आसलें, म्हाका उलोवपाक जायनासलें. पूण जेन्ना हांवें मानून घेतलें की जें कितें आतां करता तें म्हाजें बळ न्हू, पूण जो म्हजे भितर आहा तो 1 John 4:4 म्हणटा न्हू, द वन हू इज इन मी इज ग्रेटर दॅन द वन हू इज इन दिस वर्ल्ड. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आनी ते भाशेन जेन्ना म्हाका चिंतना म्हाका दुबाव येताले, पयले सुरवातेक हांवें सुरवात केल्या तेन्ना देवाचें उतर परगटूंक जेन्ना म्हाका संदी मेवली तेन्ना 15 मिनटां वयर पासून जायनासलें. पूण तेन्ना हांव कितें करतालीं, म्हजेर पाती येताली. कितें शिकयतली, खंयचे स्क्रिप्चर्स घेतली. पूण जेन्ना हांवें पवित्र आत्म्याचेर पाती येवंक लागली, पवित्र आत्म्याक हांवें कंट्रोल दिलो, जो कंट्रोल हांव घेताली तो हांवें पवित्र आत्म्याक दिलो. आनी पवित्र आत्मो म्हज्या तोंडांसून उलोवपाक लागलो. प्रेज गॉड. आनी हें देणें म्हाकाच न्हू, तुमकांय आसा. पूण आमीच तें देणें आमचें दामून दवरता. कित्याक आमी तयार ना आजून पासून पवित्र आत्म्याचेर पातयेवपाक. आमकां हो पवित्र आत्मो दिला, जो आमचो हेल्पर, जो आमचो एडवोकेट, जो आमचो कावन्सिलर, जो आमचो स्टँड बाय. आमचे कसलेय परिस्थितीन आमकां एक तो स्टँड बाय तो आहा आमच्या धीराक, तो आहा आमच्या आदाराक. पूण आमी तेजो धीर आदार घेता काय? खऱ्यांनीच आमी तेचेर पाती येता काय? पूण हांव म्हाज्या शेजान्नीचेर पाती येता न्हू कितले परिस्थितीन. म्हाका सांगल्यार शेजाऱ्यांक बरें दिसता न्हू, दिसना तुमकां? तुमी सांगिनात? सांगनात? कोणूच सांगिना? पवित्र आत्म्या कडेन सगळीं उलयता, बरी गजाल. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जेन्ना हांव उतरान नासली तेन्ना म्हाका कोणाक तरी सांगोंक कशें दिसतालें. आतां पासून सांगलें जाल्यार आमी एकामेकाच्या आदारान ती फेलोशीप घेवन आमी देवाच्या उतरांतल्यान भायर सरता. जायना अहें ना. जे मेरेन आमी ह्या संवसारान आहात, पूण आमी ह्या संवसाराची न्हय, आमी स्वर्गीच्या राजाची. आमी थोड्याच टायमाक ह्या संवसारान आहा, पूण आमी ह्या संवसाराच्या नेमा कायद्या प्रमाणे चलोंक जायना. आमी देवाचें उतर कितें सांगता तेंच मानून घेवंक जाय आनी तेंच कोडणेन घालपाक जाय. प्रेज गॉड. जरी तो देवाचें उतर म्हणटा आपूण तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना, तो केन्नाच सांडचो ना. जरी तो तेणें आमकां तेज्या भाशेन रोचल्या, तो जावन आसा रोचणार. स्वर्ग, संवसार आनी आमकांय तेणें रोचल्या.
जाल्यार तो आमचो रोचणार जो आहा तो आमकां सोडटलो, तो आमकां सांडटलो ना. ताका लागून ह्या उतराची गरज आमच्या जिवितान. जेन्ना आमच्या जिवितान सैतान येता, मनान येता, सांगता तुवें अशें केलां तशें केलां, तुका आनी पातकांचें फारीकपण ना. पूण देवाची बासावणी म्हणटा की जेजून आपल्या रोगतान फारीक केलां. जरी तर आमी आमच्या जिवितान पेकोवणी सोदता, बरी गजाल, पूण ती पेकोवणी घेवन आमी देवाक इसरोंक जाता? आमी त्या सोयरी कोतीन रावपाक जाय. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. आमी त्या संबंदान रावपाक जाय. आमकां आगोड जाता. आतां म्हाजें काम जालें न्हू, म्हाका पेकोवणी फावो जाली न्हू, आतां आनी कित्याक उतर जाय? पूण ह्या उतराक आमी पयलो वयलो जागो दिवपाक जाय आमच्या जिवितान. कित्याक ह्या उतराक पदवी आसा. हें उतर पदवेचें. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. 2 भाशेचीं उतरां आसा, एक संवसारी उतर आनी एक देवाचें उतर. संवसारी उतराक कोण रावता? घडोवन हाडपाक सैतान रावता. आनी देवाचें उतर कोण घडोवन हाडटा? पवित्र आत्मो. ताका लागून जेन्ना संवसारांत काळोख आसलो तेन्ना देव कितें उलयलो? च्या, उतर उलयलो. पूण कसलें उतर उलयलो? कितें म्हणून उलयलो? चे तुमी नको. तेणें म्हटलें काळोख उजवाड जा. मागीर आमच्या जिवितान आमच्या परिस्थिती ज्यो येता काळोखाच्यो त्यो आमी कित्याक उलयता? आमकां उलय सांगला. जरी तो देवा भाशेन आमकां रोचल्या, जेनेसीस 1:26 म्हणटा, जेन्ना देवान आमकां रोचल्या तेज्या सारकेली रोचल्या, तेज्या भाशेन रोचल्या. म्हणल्यार खंय रोचल्या? आमच्या आत्म्यान रोचल्या. आनी आमकांय ती अधिकार देवान आतां पृथ्वीचेर दिला. जे भाशेन देव उलयलो, काळोख आसलो तेन्ना तेणें काळोख पळोवंक ना, तेणें उजवाड जो जाय तोच उलयलो. आमच्या जिवितान आमी कितलीं उलयता? प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. फाल्यां अशी तर परिस्थिती येयली, कितें तुमकां एक आयकोंक येयलें, अशें कितें जालां, तुमी उजवाड उलयतल्यात? देवाचें उतर उलयतल्यात? ओ दिसती पडटा तें उलयतल्यात? देवाचें उतर. प्रेज गॉड. त्या भावाक सोय हा उलोवपाक, काल तेणें शॅर केल्या. आमचें दुसऱ्यांचें कितें? आहा तीच परिस्थिती आमी उलोवपाक जाय. जरी तर आमी तर आहा तीच परिस्थिती उलयता, जाल्यार आमी एक सैतानाक आमी एक अधिकार दिल्ले भाशेन की आमी जें कितें दिसती पडटा, आयकोता तें उलयता, जाल्यार तें सैतान घडोवन हाडटा. पूण तेजो ऑलरेडी नाश खुर्सार जाला. जाला की जावंक ना? जाला. पूण आमीच ताका अधिकार दिता, आमीच ताका एंट्री दिता. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. जेन्ना आमच्या घरान कोण येता, सोयरी ओ कोण शेजारी येता, बेल मारता, आमी दार उकडल्यारूच ती भितर सरतली न्हू. दार बंद आहा जाल्यार भितर सरोंक जाता? तेच भाशेन आमी तर ह्या सैतानाक दार बंद केलें जाल्यार तो भितर सरतलो आमच्या जिवितान? ना. पूण आमी दार बंद दवरपाक जाय न्हू. तो जशी आमच्या मनान चिंतना हाडटा, दुबाव हाडटा, आमी त्या प्रमाणे ताका येवकार दिता, आमी ताका वेलकम करता न्हू. तो फर्स्टान भितर सरता. आतां तुमची कोण येयली दारार, ती दार उगडिनार, दार फोडून भितर सरतली? पदी हा ना. कित्याक ना? कित्याक ना? तें सारकें न्हू. दार तर बंद आहा जाल्यार तुवें पोतून घरा वचोंक जाय. तेच भाशेन आमचें तर दार बंद आहा, सैतान जेन्ना दारार मारता आनी आमी तर दार बंद केलें, तो वयतलो पोतून. पूण जरी तर आमी तर ताका चिंतनांनी येवकार दिता, तो कितें म्हणटा तितून आमी तेजेरूच नियाळ करता, म्हणल्यार आमी ताका आतां येवकार दिलो आमच्या मनान. प्रेज गॉड. कसलेय परिस्थितीन जावं, एक दुयेंसाचे परिस्थितीन पासून जावं, जेन्ना दोतोर आमकां रिपोर्ट दिता, आमी त्या रिपोर्टाचेर नियाळ करता, देवाच्या उतराचेर नियाळ करता. कोणाचेर नियाळ करता? रिपोर्टाचेर. पूण देवाचें उतर, देव सुरवातेक सावन कितें उलयलो? उजवाड उलयलो. तोच उजवाड आतां आमच्या भितर आसा. तो उजवाड आमच्या सांगात आहा, तो उजवाड आतां आमी उलोवपाक जाय.
जरी तो दोतोरान रिपोर्ट दिला तो रिपोर्ट रॉंग न्हू, तो रिपोर्ट खरो, तो फॅक्ट, तो चेंज जाता. पूण हें देवाचें उतर चेंज जायना. हें देवाचें उतर काल आयज आनी सदां काल तेंच. तें आमी तर मानून घेता जाल्यार आमी कितलीं थीर रावपाक जाय ह्या उतराचेर. रावता काय आमी? कित्याक रावंक जायना आमकां? कित्याक मनान कितें घुंवता? मनान कितें घुंवता? चिंतना, दोतोराचो रिपोर्ट, कोणें म्हाका कितें म्हटलां तें 40 वर्सां फाटीं, बोगसोणें ना, जायना अहें? कोण म्हज्या आड येयल्लो, तेणें म्हाजें नांव पिड्यार केलां, तेणें म्हाका कांय बरें करूंक ना. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी कितें करूंक जाय आतां? आमी वायटाक वायट फारीक करूंक जाय? ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जायते आमच्या मोतीन हो सैतान घेवन येतलो, कित्याक तो बेश्टो ट्राय कोत्ता आमकां आनी आमी फसवता तेज्या फोटीक. पूण देवाचें उतर जावन आसा सत. देवाचें उतर सत. तेका लागून जॉन 8:31 कितें म्हणटा? तुका सत कवतलें आनी सतूच तुका सुटका दितलें. पूण केन्ना? जेन्ना आमी ह्या उतरान रावता तेन्ना. जेन्ना हांवेनूच म्हज्या जिवितान ह्या उतराचेर थीर रावली, हें उतर हांवें आपणायलें, हे उतरा प्रमाणें म्हज्या जिवितान आपणायलें, तेन्नाच हांवें देवाच्या उतराचें बरेंपण चाखून घेतलें. देवाचें उतर कशें काम करता, केन्ना करिना तें म्हाका कळोन येयलें. कित्याक म्हजी उतरां कसलीं आसलीं? सगलीं भिरांतेचीं, सगलें कितें दिश्टी पडटा पळय तें संवसारा प्रमाणें. ताका लागून रोमन्स 12:2 कितें म्हणटा? डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड. ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणें तुमी चलो नाकांत. चलतात आमी? चलता की चलना? चलता की चलना? चलता की चलना? चलतात. प्रेज गॉड. पूण चलता पासून जाल्यार आतां आमी एक बदलप हाडपाक जाय ह्या उतरा प्रमाणें. देवाचें उतर तर आमकां आज्ञा दिता ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणें चलो नाकान म्हटल्यार आमी चलोंक जायना. पूण आमकां एक संय जाल्ली आहा न्हू. संवसार शिकयता पयलें तूं पळय आनी मागीर स्वत मान. पूण ती जी सिस्टम संवसाराची आहा ती सिस्टम देवाच्या राजाक आड. देवाच्या राजाची सिस्टम वेगळीच. पयलें तूं स्वत मान आनी तें तुजें जातलें. पूण संवसार आमकां कितें शिकयता? तुमी पयलें पळयात आनी मागीर स्वत माना. जाता न्हू आमच्या जिवितान हें? जेन्ना आमी शॉपिंगाक बी वयता तेन्ना कितेंय हाडटा दोळे धांपून पळयता, बरें चॅक करता. आतां कापडात तर आमी हाडूंक गेलीं जाल्यार सगल्या वद्दान चॅक करतलीं, खंय डिफेक्ट आहा, कितें आहा. कित्याक तें संवसाराचें न्हू. आनी आमी त्या संवसारान रावता म्हणल्यार संवसारान रावपाक आमकां ही कापडां जाय. मागीर एक्सपायरी डेट आमी पळयता, पळयना? मॉलान बी केन्ना वयता तेन्ना सारकी डेट चॅक करता. लागीं तो डेट आहा तुका तर फुडें 6 म्हयन्यांक उजार करूंक जाय जाल्यार 2 म्हयन्याची डेट आहा ती घेता तुमी? ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हेच भाशेन देवाचें उतर आमकां म्हणटा ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणें तुमी चलो नाकान. पूण आमी तेंच करता. प्रेज गॉड. आमी विसरतात की आमी ह्या संवसारान रावता पूण आमी ह्या संवसाराची न्हू. ह्या संवसारान आमी थोड्याच टायमाची. तर ह्या थोड्याच टायमाक तर आमी ह्या संवसारान आहा जाल्यार आमी कशे भाशेन जिवंक जाय? मोगान जिवंक जाय. कसलो मोग? जो मोग देवान आमच्या भितर वतयल्लो आसा. रोमन्स 5:5 म्हणटा न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. कितें म्हणटा रोमन्स 5:5? God's love has been poured into our hearts through the power of the Holy Spirit. कोणा उद्देशीन देवान हो मोग वतयल्लो आहा? पवित्र आत्म्या उद्देशीन. पूण जेन्ना आमकां कळटा कोण आमच्या आड येता, कोण आमकां कितें म्हणटा तेन्ना हो मोग भायर सरता वो राग वतयला भितर. देवान कितें वतयला पवित्र आत्म्या उद्देशीन?
मोग आमच्या तोंडांसून कितें भायर सरोंक जाय मोग पूण कितें भायर सरता वाच हो बरवसो तेच न्हू 5 न्हू वय रोमन्स 5:5 हो बरवसो आमकां फटयना कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला कसो वतला कोणा उद्देशी वतला पवित्र आत्म्या उद्देशी वतला कितें वतला मोग वतला की राग वतला म्हटला मागीर कितें भायर सरोंक जाय आमच्या तोंडांसून कितें भायर सरता पळय जाणा तुमी सगळे जाणा आन्सर्स करेक्ट 10 out of 10 मोग वतयला तो आमकां दिसती पडटा कोणें पयला देवान पवित्र आत्म्या उद्देशी तो मोग वतयला तो पूण आमी ही बासावणी घेतल्या आनी आमी ही भावार्थान स्वत मानल्या कित्याक देवाचें उतर म्हटल्यार आमकां दिसती पडना ते केन्ना आमकां दिसणें येतलें जेन्ना आमी भावार्थान तेजेर थीर रावता ते मानून घेता ते स्वत मानता तेन्ना प्रेज गॉड थँक्यू जिजस पूण कित्याक लागून तुमकां दिसता ह्या तोंडांसून आमचे मोग येयना राग येता कित्याक लागून काय मनाची नवसणी जावंक ना ओके आनीक कोणी आन्सर देवाच्या उतराची सोजमणी ना मानून घेवंक ना आमी आजून पासून दोरी एका मनशाच्या मनाची नवसणी जावंक ना आसतली नाऱ्या एक मनीस गोडेक नोको आसतलो ही बासावणी कितें म्हणटा तेजी जाणवाय ना आसतली कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा म्हज्या उतराची वळख ना म्हणून म्हजे पोरजेचो नाश जाला प्रेज गॉड थँक्यू जिजस ना जाल्यार आमी आजुनूय मानून घेवंक ना मेन म्हटल्यार कितें मानून घेवप हें उतर जर तो देवाचें उतर म्हणटा आमच्या काळजान पवित्र आत्म्या उद्देशी हो मोग वतयल्लो आहा जाल्यार तोच मोग आमच्या तोंडांसून आतां भायर सरपाक जाय प्रेज गॉड थँक्यू जिजस वो कोण आमच्या आड येता वो आमचे कोण गजाली कोत्ता म्हणून आमी मोग राग दिवया ना मोगूच मोग जावन आसा कितें फावंडेशन आमकां देवान मोगा खातीर रोचल्या मोग दिवपा खातीर रोचल्या आनी मोगाचीच रोचल्या देव जावन आसा मोग प्रेज गॉड थँक्यू जिजस जोरी तर आमी हें मानून घेता आमच्या भितर देवान हो मोग वतयल्लो आहा ही मोगाची जोर व्हांवत आहा जाल्यार आमच्या तोंडांसून फकत मोगाचीच उतरां भायर व्हांवतलीं न्हय रागाची न्हय अनफॉरगिवनेसाची न्हय बिटरनेसाची जाता आमकां पूण आमकां पवित्र आत्मो दिला कन्विक्ट करूंक देवाचें उतर कितें सांगता तें मानून घेवंक आमच्या मना प्रमाणे आमी कितें मानून घेता तेन्ना आमी ह्या उतराक आमी मानून घेयना प्रेज गॉड थँक्यू जिजस हालेलुया तेका लागून 1 Peter 3:9 कितें म्हणटा 1 Peter 3:9 वो मोग आमच्या काळजान वतयल्लो आहा तोच मोग आमच्या तोंडांसून भायर सरपाक जाय कशे भाशेन भायर सरतलो केन्ना भायर सरतलो जेन्ना आमी देवाचो मोग आमी अणभवला जेजून म्हज्या खातीर कितें केलां खुर्साचेर तो मोग तर आमी चाखला जाल्यार आमकां भोव सोंपें जातलें हो मोग जो वतयल्लो आहा आमच्या काळजान एक जोर मोगाची व्हांवता आमच्या काळजान ती दुसऱ्यांक दिवपाक प्रेज गॉड थँक्यू जिजस वायट कधीच वायटान फारीक करूं नाकात भो बेमान बेमानान उरफाटी तांकां बरें मागात अशेंच करूंक देवान तुमकां आपयल्यांत आनी हे पोरी आशिर्वादाचें दायज तुमचें जातोलें प्रेज गॉड कितें म्हणटा इंग्लिशीन वाचता डू नॉट रिपे इवल फॉर इवल ऑर रिवायलिंग फॉर रिवायलिंग बट ऑन द कॉन्ट्ररी ब्लेस कितें म्हणटा पयलें कितें म्हणटा वायटाक वायट फारीक करिनाका रिवायलिंग म्हणल्यार ओकमान न्हू बेमानाक इन्सल्टूय म्हणटा न्हू एक ट्रान्सलेशन डू नॉट इन्सल्ट
Okay, do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless. कितें म्हणटा? ब्लेस म्हणटा. आमी कितें करता? बेसांव दिता? Bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing. आमी तर हें बेसांव दिना जाल्यार आमी आजून पासून मानून घेवंक ना की हें आमचें एक आपोवणें. देवान आमकां आपोवणें दिल्लें आहा. कसलें? एक बेसांव जावं कोणाच्या जिवितांत. जो कोण आमच्या आड येता, कोण आमकां वायट करता, त्या मनशाक आमी एक बेसांव जावपाक जाय. सोंपें बेसांव जावपाक? सोंपें ना? सोंपें? आमचेर तर आमी पातयेली, आमी तर आमच्या मनाक आमी चिंतले, आमच्या मनान कितें येता तेजेर आमी तर चिंतनां घडयलीं जाल्यार आगोड. पूण हें देवाचें उतर सांगता, वायटाक वायट फारीक करिनाका. आमी करिना काय वायटाक वायट फारीक? कोत्ता वा करिना? सारकें सांगात. ओके, पयलें कोत्ताली, आतां करिना. गूड आन्सर. प्रेज गॉड. आतां देवाचें उतर आहा आमचे कडेन. पूण पडटात न्हू आमी आजून पासून? आमी आजून पासून 100% सारकी परफेक्ट आहा? ना. पूण आमच्या भितर कोण आसा? पवित्र आत्मो आहा. तो आमकां शिटकायता, तो आमकां कन्विक्ट कोत्ता. जें कितें आमी कोत्ता तें देवाच्या उतरा प्रमाणें ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. ताका लागून हिंगासर म्हणटा, डू नॉट रिपे इवल फॉर इवल. वायटाक वायट फारीक करिनाका. मागीर दुसरें कितें म्हणटा सिस्टर? ओ बेमान वो बेमानांक. उरफाटी तांकां बरें मागात. अशेंच करूंक देवान तुमकां आपयल्यान. आनी हे पोरी आशिर्वादाचे दायज तुमचे जातोले. ओके सिस्टर, कॅन यू गो टू AMP? ओ प्रेज गॉड. पळय हिंगासर कितें म्हणटा? बेमान म्हटल्यार कितें? आमकां इन्सल्ट लायक. आमचें कोण आमकां बेमान कोत्ता तें आमकां लायक. आमकां कोणें कोणा फुडल्यान इन्सल्ट केली, लॉस केली, आमकां बरें दिसता. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? बेमानांक बेमान फारीक करिनाका. पूण आमच्या जिवितांत चडशें आमकां कितें आयकोंक येता? हेणें म्हाका हें म्हटलें, तेणें म्हाका तहें म्हटलें, तेणें म्हणोंक जायनातलें. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? कितें म्हणटा देवाचें उतर? बेमानांक बेमान फारीक करिनाका. आमी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी देवाच्या उतराक ही आज्ञा दिता? वो आमच्या मनान कितें येता, मन आमकां कितें सांगता तेंच आमी करता. मनान तर येता, मनान जी चिंतना येता, तेणें केलां तें सारकें करूंक ना, तेणें अशें करूंक उत्पन्न नासलेलें. पूण देवाचें उतर म्हणटा, एंड नेवर रिटर्न इवल फॉर इवल ऑर इन्सल्ट फॉर इन्सल्ट. जायते फावटी आमी रागान बोत्ताव न्हू, बरो ना? जेन्ना कोण आमकां इन्सल्ट कोत्ता. हांवूय बोत्ताली, आतां आसता. प्रेज गॉड. म्हाका बिलकूल माननासलें कोण इन्सल्ट करता पळय तें. कित्याक माननासलें हें दिसता तुमकां? कित्याक म्हाका ह्या उतराची सोजमणी नासली. म्हाका दिसतालें पयले सुवातेर हांव नोको आसली की जेन्ना आमकां आमच्या आड कोण येता तो मनीस येयना, पूण सैतान ताका उजार कोत्ता. ही जेन्ना म्हाका सोजमणी गावली तेन्ना हो स्क्रिप्चर म्हाका खूब गरजेक म्हाका तो उजार जालो. हांवूय म्हाज्या जिवितान एक झूज झुजताली. म्हाज्या गोरब्यान एक म्हजेच मोगाचें जे म्हजे आड येवपाक लागले. कित्याक लागून? ह्या उतराक लागून. पूण ही बसावणी हांव शिकताली. ह्या बसावणेचेर म्हजें दान मन आसलें. ही बसावणी म्हणटा, नेवर रिटर्न इवल फॉर इवल ऑर इन्सल्ट फॉर इन्सल्ट. जेन्ना तूं कोणाक वळखीताय, तूं कोणाक आसताय, तूं कोणाक गूड मॉर्निंग म्हणटाय, तुका तो मनीस तोंड वांकडें कोत्ता. तुका बरें दिसता भितरसून? ना. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? तो तर तुका कितलेंय तोंड वांकडें केलें, तूं तशें करिनाका.
तूं वायटाक वायट दिनाका, बेमानाक बेमान फारीक करिनाका. म्हज्याय जिवितान ही एक घडणीच घडली. पूण ह्या उतराचेर हांव थीर रावली. हे उतरान म्हाका घटाय दिली. जो कोण तुजो मोगाचो आहा, तुज्या आड येता, तुका कितें कितें म्हणटा, ह्या उतराक लागून भियेनाका. हे उतराचेर थीर राव. आनी जेन्ना हांव ह्या उतराचेर थीर रावलें, हांवें एका दिसान वो 2 दिसान वो एका विकान वो एका म्हयन्यान हे उतरान जे रिजल्ट म्हाका मेवला तो रोखडोच मेळोंक ना. 3 म्हयने लागले. आमच्या जिवितान असलें खूब आहा न्हू. आमच्या फॅमिलीन आहा, आमी झुजां ती झगडोंक सोदता आमचे उस्तोंगे. पूण हें जावन आसा हत्यार. हें देवाचें उतर जावन आसा आमचें वेपन. जेन्ना म्हाका कळीत जालें ह्या देवाचे उतराची म्हाका सोजमोणी मेवली, हांव ह्या उतराचेर थीर रावलीं. जो कोण म्हजे आड येतालो, जो कोण म्हाका वळखिना, जो कोण म्हाका तोंड काय कोत्तालो, ते म्हाका कितेंच फरक पडना जालो. कित्याक हांव त्या मनशाक बेमानाक बेमान दिना जाली, वायटाक वायट दिना जाली. पूण तें कितें कोत्ता, तो कितें कोत्ता तें हांवें मानून घेवंक ना. देव म्हाका कितें सांगता तें हांवें मानून घेतलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आनी अशें करून करून 3 म्हयने म्हाका लागले. आनी 3 म्हयन्यांनी जो म्हजो मोगाचो म्हज्या आड ह्या उतराक लागून येतालो, तो मोगाचो आयज म्हाका इतली बरी आमची सोयरीगत जाल्या, इतलें बरें आमचें रिलेशनशीप जालां, सगळें देवाच्या मोगान आतां जाता. प्रेज गॉड. पूण जोरी तर हांव रावल्लीं आनी हें उतर म्हज्या जिवितान नासलें, जाल्यार आयज हांव ह्या उतराक पासून आसपाची नासली. कित्याक सैतान म्हाका एक दाखयतालो, तूं उतरान आसाय पूण तुज्या मोगाचो तुज्या आड येता. ह्या उतराक लागून येता, तुका तोरी उतर जाय. पूण ह्या उतराचेर थीर रावली. हें उतर सांगता तशेंच केलें. 1 दीस करूंक ना, 1 वीक करूंक ना, 1 म्हयनो करूंक ना, 3 म्हयने आगोड जातालें. पूण जेजू तूं म्हजी गोठाय, म्हाज्यान जायना हें करूंक. म्हाका जायना. ज्या मनशाक हांव वळखिता तो मनीस म्हाका तोंड काय कोत्ता, म्हाज्या वस्तूंनी जायना. बट आय कॅन डू ऑल गूड थिंग्स थ्रू यू. अशें म्हणोन 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 ह्या बासावणेचेर रावन हांवें एक बदलो पयलें म्हज्या जिवितान. एक हांव त्या सिट्युएशनान म्हज्या मोगाचो जो मोगाचें म्हाका आड येतालें त्या सिट्युएशनान हांव एक बेसांव जाली. कित्या खातीर? कित्याक देवान म्हाका आपोवणें दिलां. देव कितें सांगता तेंच करपाक जाय. आनी तें तर आमी कोत्तेलीं जाल्यार तें आमकां देवाच्या उतरांतल्यान कळीत जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. जोरी तर हांवें म्हटलेलें ना तें कोत्ता तें सारकें न्हू, तेणें तशें करूंक उत्पन्न नासलेलें. आनी हांव तर ह्या उतराचेर थीर रावोंक नासली. आयज हो दीस म्हाका घोडेक पळोवंक मेळपाचो नासलो. कित्याक जोरी तर हांव बेसांव जावं नासली, जाल्यार म्हज्या जिवितान देवान जी बेसांवां धरलेलीं ती हांव पळोवंक पावपाची नासली. कित्याक सुरवातेकूच तें जेन्ना उतर म्हज्या भितर सरलें, उतराक सुरवात केली, रोखडेंच एक मांडणी कशी येयली. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. पूण जेन्ना हांवें थीर रावली ह्या उतराचेर, हांव हालोंक ना, दोलोंक ना. जितलें म्हाका भोगतालें भितरसून तें हांवें देवाक सांगलें. ह्या उतराचेर थीर रावली. हें उतर सांगता तशेंच केलें. आतां 1 दीस 2 दीस 1 वीक 1 म्हयनो करूंक इजी. 3 म्हयने इजी. केन्ना इजी जाता? जेन्ना आमी देवाचेर पाती येता, जेन्ना आमी ह्या उतराचेर पाती येता. कित्याक हें उतर जावन आसा पदवेचें, हें उतर जावन आसा जिवें, हें उतर जावन आसा सोडसोडीत. तें काम करीत रावता. आमकां जें कितें कळीत जाता तेज्या उतरांतल्यान तेंच आमी करपाक जाय. म्हाका भोव आवड जालें त्या टायमार, पूण हांवें मानून घेतलें. जोरी तर हांव आतां मानून घेयना. हांव म्हणटा हें उतर म्हाका सांगता पूण म्हज्यान जायना करूंक. हांव बेसांव जावंक पावता कोणाच्या जिवितान? ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. तशें तुमच्याय जिवितान कितें आसा आसतलें, तुमकां जायना, पूण ही बासावणी हा, हें हतियार हा. आनी पयले सुवातेर आमी सोजमणी घेवपाक जाय. जें कोण आमच्या आड येता ती मनीस येयना, सैतान ताका उजार कोत्ता. तो मनीस वो तें मनीस कोणूय जावं आमची भाव भयणां, ती सैतानाच्या चोपक्याक फासवल्या.
पूण जोरी तर हांव मानून घेता देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता म्हाका कितेंच फरक पडचो ना. कोणूय म्हाज्या आड येवंक, कोणूय म्हाका त्रास करूंक, कोणूय म्हाका बेमानाक बेमान दिवंक, म्हाका कितेंच फरक पडचें ना. कित्याक हें उतर म्हाका सांगता तूं एक बेसांव जा. जे मेरेन हांव बेसांव जायना म्हज्याय जिवितान हांव ती बेसांव म्हाकाय मेवचें ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिसस. कित्याक हिंगासर म्हणटा न्हू, एंड नेवर रिटर्न इवल फॉर इवल ऑर इन्सल्ट फॉर इन्सल्ट. Avoid scolding, berating and any kind of abuse. But on the contrary, give a blessing. तूं एक बेसांव दी. आमी बेसांव कशे भाशेन दिवंक जाता. Pray for one another's well-being, contentment and protection. For you have been called for this very purpose. एक देवाचो एक पर्पस आहा, देवाचें एक कार्य आहा की आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान एक बेसांव जावपाक. आनी हें बेसांव तर आमी जातलीं जाल्यार आमी मागणें करपाक जाय. कोणा खातीर? त्या मनशा खातीर. जो कोण आमकां सैतान दाखयता तो मनीस आड येता, पूण तो मनीस आड येयना, सैतान ताका उजार करता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जरी तर म्हज्याय जिवितान हांवें मानून घेतलेलें, जे कोण म्हज्या आड येताले ते म्हज्या मोगाचें येता. पूण जेन्ना म्हाका सोजमणी मेवली की सैतान ताका उजार करता, तेन्ना ह्या बासावणेचेर थीर रावपाक म्हाका सोंपें जालें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिसस. हालेलुया. हालेलुया. For you have been called for this very purpose, that you might inherit a blessing. जोरी तर हांव बेसांव जायना, हांव इनहेरिट करिना, म्हणजे म्हाजें बेसांव हांव चुकयता. From God that brings well-being, happiness and sister go up and protection. Protection म्हटल्यार कितें? राखण. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो कळलें तुमकां आतां देवाच्या उतराची कितें आज्ञा आहा ह्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितान. जरी तर आतां आमचेर दवरलेलें, जरी तर आमी रागान रावता, आमी त्या बिटनसान रावता, आमकां बोगसूंक जायना, आमी तर म्हणटा ना तेणें तशें कित्याकूच केलें, हांव तर तीं झुजां झगडटा, जाल्यार देवाच्या उतराक आमी ह्या देवाच्या उतराक पदवी दिता आमच्या जिवितान कार्य करूंक ना. प्रेज गॉड. ते आतां तुमकां ह्या उतराची जाणवाय आसा, पूण जेन्ना तुमच्या जिवितान परिस्थिती येतली तेन्ना हें उतर तुमी आपणावंक जाय, एप्लाय करूंक जाय. जे भाशेन त्या भावान आपल्या भुरग्याच्या जिवितान हें उतर उलयलो, ताका दिसलें जायतें, पूण तो थीर रावलो. तेच भाशेन आमच्याय घोराब्यान आमकां दिसता आमची शांती ना, तेन्ना ह्या उतराचेर थीर रावपाक जाय. पयले सुवातेर देवाच्या संबंदान, जेन्ना आमी देवाच्या संबंदान आहा, देवाच्या सोयरीगतीन आहा, तेन्ना आमकां इजी जाता ह्या उतराचेर थीर रावपाक, आनी तें उतर आमच्या जिवितान घडोवन येता. न्हूच फकत आमकां ती शांती जाय म्हणून, पूण भोव गरजेचें म्हणल्यार देवाची सोयरीगत. आतां आमीच घोव बायलां आहात, आमचे भितर तो सोयरीगत ना, आमकां बरें दिसतलें हें जिवीत जियोंक ना. फकत म्हाका म्हाज्या घोवा कडसून कितें मेवता, आमच्या घराचो देसपेस जाता म्हणून तर हांव रावली जाल्यार खुशालकाय आसतली ह्या आमच्या काजाऱ्या जिवितान ना. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना हांव आमची सोयरीगत आहा, आमचो संबंद आहा, आमचो मोग आहा, तेन्ना तो मोग एकवट तें आमकां आदार दितलें ही सोयरीगत आमची फुडें व्हरोंक, आनी सगळें बरेपणाचेंच जातलें. तेच भाशेन देवाचे सोयरीगतीन तर आमी रावलीं जाल्यार आमकां एक भोव सोंपें जातलें. आमी कितें आमकां आतां सद्याक आमकां कितें जायतें आमच्या दोळ्या मुखार दिसता, जायतें आमी आयकलां, जायत्यो परिस्थिती आहात, पूण जे मेरेन आमी ह्या देवाच्या उतराचेर थीर रावना आनी मानून घेयना, जाल्यार आमी आमचें जें बेसांव देवान आमकां दवरलां तें आमीच आडायता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हें घडटा न्हू आमच्या जिवितान, जायती अनफॉरगिवनेस, बिटरनेस आहा आमच्या जिवितान. आमकां दिसता कितें ना, देवान आमच्या पातकांचें फारीकपण केलां, आपल्या रोगता उद्देशी हांव कितेंय करूं फरक पडना. पूण आमकां देव आपयता कित्याक? तेणें एक आमकां आपोवणें दिल्लें आसा एक बेसांव जावपा खातीर. आमी जाता काय बेसांव? वो आमी फकत चिंतना घडयता तेणें कितें म्हटलां
हेणें कितें म्हटलां तेणें म्हणूंक जायनातलें, तेणें अशें करूंक जायनातलें, तेणें कितें केलां तें सारकें न्हय. ही तर आमी चिंतनाक घडयता आनी देवाचें उतर तर आमी फाटीं दवरता. जाल्यार एक आमकां आतां एक टायम आसा जें कितें आमी केलां तें आमी एक रिपेंटन्सान येवपाक. रिपेंटन्स म्हटल्यार कितें? चेंज ऑफ थिंकींग, रिन्यूवींग युअर मायंड. रिन्यू युअर मायंड हाव? कशें आमी हें मन आमचें चेंज करूंक जाता? देवाच्या उतरांतल्यान. न्हय आमच्या जिवितान कितें घडटा, जें कितें आमी आयकता, जें दोतोरान कितें सांगलां, वो कितें परिस्थिती आमच्या जिविताच्यो आहा, जायत्यो परिस्थिती येतल्यो. पूण जे मेरेन आमी हें उतर घेवन आमच्या मनाची नवसरणी करिना, आमकां भोव आगोड जातलें. ह्या उतरान जे देवान आमकां बेसांवान बोल्ल्या, ती बेसांवां अणभवंक आमच्यान म्हणोंक जायना देवान आमकां बेसांवान बरोवंक ना. देवान आमकां उपट सगल्या बेसांवांनी बोल्ल्या, पूण ती बेसांवां तर आमी आमच्या जिवितान पळयतलीं जाल्यार आमकां हें उतरार थीर रावपाक, हें उतर उलोवंक, आमच्या मनाची नवसरणी करपाक भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सजमता आतां आमी धरून रावया आमकां कोणें कितें म्हटलां पळय तें, कोण आमच्या आड येयला तें ना. प्रेज गॉड. जरी तर आमी ही बासावणी मानून घेता, देवाचें एक कार्य आहा, देवाचो एक पर्पस आहा. वॉट इज द वर्ड फॉर पर्पस इन कोंकणी? कार्य. थँक्यू जिजस. कार्य आहा, एक प्लान आहा, तेजो एक पर्पस आहा आमच्या जिवितान. जरी तो तेज्या प्लॅना प्रमाणे आमी फुडें सुरवात करता जाल्यार देवाच्याच प्लॅना प्रमाणे आमच्या जिवितान घडटलें. पूण आमीच तें आडायता. आमची बेसांवां, आमचे सगळो देवाचो जो प्लान आहा तो आमी आडान दवरता. कित्याक आमकां भोव आगोड जाता कोणाच्या जिवितान एक बेसांव जावं, कोणा खातीर जो कोण आमच्या आड येयला ताका मागणें करूंक. एक घडीभर चिंतया आमच्या जिवितान कोण असो आहा. आमी जायते फावटी चुकल्या, आमी आजून पासून मनाची नवसरणी करूंक ना. पूण आतां हो टायम देव आमकां एक एकल्याक नांवान उलो कोत्ता. आमकां दाखयता जो कोण आमच्या आड येयला तो मनीस न्हू, पूण ती सैतानाची मांडणी आसली. पूण म्हाका सोजमणी ना जावन हांवें राग दवरला त्या मनशाचेर. पूण देवाचें उतर म्हाका सांगता बेसांव जाव, कित्याक देवाचें एक कार्य आहा म्हज्या जिवितान. जे मेरेन हांव बेसांव जायना, हांव म्हज्याय जिवितान म्हजी बेसांवां हांव आडान दवरतां. येद्या वक्तार उलोयात देवा कडेन. देवाचो प्लान आहा तो आमच्या जिविताक एक संपूर्ण प्लॅन. पूण आमच्या मतीन जशें येता, आमकां दिसता कितें बरें, आमी आमच्या प्रमाणें जेन्ना प्लॅन करता तेन्ना हो देवाचो प्लान जो आमच्या जिविताक आहा तो आमी आडान दवरता. येद्या वक्तार जेजू खुर्सार पळयात, जेजून सगल्या आमच्या पातकांचें फारीकपण केलां. आपल्या रोगतान तेणें फारीक केलां आमच्या पातकांचें बगसणें. आमकां जायते फावटी सैतान येवन सांगता तुवें जें कितें केलां तें वायट, तो आमकां गिल्टान दवरता. पूण सगली गिल्ट, सगली लॉज, सगली गोरीबसाण जेजून खुर्सान आपल्या कुडीचेर उबारून घेतल्या. तुमकां आगोड जाता कोणाक तरी बगसूंक. येद्या वक्तार हो टायम देव तुमकां नांवान उलो कोत्ता. दोळे धापात, जेजूक पळयात खुर्सार. जेजून कितलें आपलें रोगत वारोयलां आमच्या खातीर, त्या रोगताचें तेणें फारीकपण केलां. जेजू जावन आसा मोग, आनी तोच मोग आमच्या काळजान तेणें ओतयल्लो आसा. येद्या वक्तार जेजू आमकां आदार कोत्ता. जी आमकां सोजमणी ह्या उतरांतल्यान मेवल्या, जी कितलो टायम आमी धरून रावल्लीं, आमकां बगसूंक आगोड जातालें. आमी त्या मनशाक पळयतालीं, तो मनीस म्हज्या आड येयला, पूण तो मनीस न्हू, ती एक मांडणी आसली सैतानाची. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा जंय खंय देवाचें हें उतर रिगता थंय जो सैतानान आमकां बांदून दवरल्या तेजो नाश जाता. येद्या वक्तार जेजूक पळया खुर्सार, जेजून कितलें रोगत वारोयलां. जेजूची घायिल्ली कूड पळयात. तुमी खंयच्याय वाठारान तुमची पेकोवणी सोदता, पयले सुवातेर देवाच्या संबंदान रावपाक, देवाच्या संबंदान जियेवपाक, देवाचे सोयरीगतीन वाडपाक, ह्या देवाच्या उतरान वाडपाक येद्या वक्तार जेजूक पळया खुर्सार.
कितले रोगोत तेणें वारोयला तुज्या खातीर, म्हाज्या खातीर. हे रोगोत जावन आसा आमकां एक गिरेस्तकाय. आमच्या जिवितान आनी कितेंच ना. तुमकां आगोड जाता जें कितें तुमचें आदलें जिवीत आसलें तितूनसून भायर सरपाक. पूण देवाचें उतर म्हणटा की तुमच्या सगल्या पातकाचें बोगसणें देवान जेजून आपल्या रोगतान केलां. हें रोगोत, हें जिवें रोगोत, आजून पासून तें रोगोत जिवें आसा. आनी ह्या रोगताची आमकां गरज, जेजूच्या गायाची आमकां गरज आमच्या पेकोणेक. जेजूक पळया खुर्सार. तुमकां कोणाक आगोड जाता बोगसूंक, तुमच्या फामिलीन, तुमच्या घरान, तुमच्या काम धंद्यार, तुमच्या वावरार, वाड्यान, हुंयसरूय जावं तुमकां दिसता आपल्याक जायना बोगसूंक. पूण जेजून ऑलरेडी बोगसणें दिलां आमकां. आमच्या पातकांचें बोगसणें जेजून केलां. जेजू पातकी नासलो. जेजूक पातोक जावचें पडलें आमच्या खातीर, आमकां ही सुटका दिवच्या खातीर, हें रोगोत वारोवच्या खातीर जेजूक पातोक जावचें पडलें. येद्या वक्तार सोत माना की जेजून आमकां सगल्या पातकांतलें फारीकपण केलां आपल्या रोगता उद्देशी. हें उतर जें कितें आमी आयकलां तें उतर आमी ज्यो ज्यो परिस्थिती आमच्या जिवितान येता आनी येत आसा आनी आमकां आजून पासून खबर ना कशे भाशेन हें उतर आपणावंक, हें उतर मानून घेवंक आमकां आगोड जाता जेजू. येद्या वक्तार तूं आमकां तेजी सुटका फावो कोत्ता म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. हें उतर कशे भाशेन वेव्हारान घालूंक, हें उतराचेर कशे भाशेन थीर रावंक, हें उतर सांगता तेंच करपाक, हें उतर जें आमकां आज्ञा दिता तीच आज्ञा आमी पाळूंक. जेजूक पळया खुर्सार. तुमी जेजूचो मोग येद्या वक्तार अणभवता. तोच मोग जो बापान पवित्र आत्म्या उद्देशी आमच्या जोण एकल्याच्या काळजान वतयल्लो आसा मोग. येद्या वक्तार तुमकां जी शांती नासली ती शांती तुमी अणभवता. कित्याक देवाच्या उतरानूच आमकां ही शांती फावो जाता. ही शांती आमच्या देवाच्याच उतरान वाडटा आनी चोडटा. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा. जेजून जें कितें आमकां फावो आसलें तें आपणें आपल्या रोगता उद्देशी फारीक केलां म्हणून आमी आर्गां दिता बापा. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. येद्या वक्तार तुमकां तुमची पेकोणूय फावो जाल्या म्हणून हें उतर आयकोन ह्या उतरांतल्यान तुमकां सुटका फावो जाल्या म्हणून आमी जेजूक आर्गां दिता आनी आमी बापाक वाखाणटा. ह्या उतराच्या बरेपणा खातीर, ह्या उतराक जी पदवी आहा, कोणाकूच पदवी ना. जायते फावटी जें कितें आमच्या कडेन घडना तें देवा कडेन घडटा. आमकां दिसता सगळेच वाटेन काळोख, आमकां दिसता आमच्या जिवितान आनी कसलोच उजवाड ना. पूण जेजू येद्या वक्तार म्हणटा की जो उजवाड तो देव उलयल्लो, तेजो बाप, स्वर्गीचो बाप आमचो उलयल्लो, उजवाड जा आनी उजवाड जालो. ह्याच टायमार आतां आमी आमच्या कसलेय परिस्थितीन जंय आमकां काळोख दिसता, आमकां आनीक बरवासो ना, पूण ह्या उतराचेर आमकां बरवासो आहा. हें उतर जें उजवाडाचें उतर, तेंच उतर आमच्या जिवितान आमी उलोवन देव जे भाशेन उलयलो तोच अधिकार आतां उलोवपाचो ताणें आमकां दिला ह्या प्रितुमेचेर. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा. आमकां जायतें दाखयता सैतान, पूण तेजो नाश जाला म्हूण आमी सोत मानता. ज्या बांदपासान सैतानान आमकां बांदून दवरल्या आनी कितेंच जावचें ना आनी कितेंच बरवासो कसलोच ना, पूण ह्या उतरान आमकां बरवासो आहा की जेजूच्या गायांनी आमी सगलीं, आमकां पेकोवणी फावो जाल्या, जेजूच्या गायांनी आमकां सगलें बरेंपण मेवलां आनी जेजूच्या रोगतान आमच्या पातकांचें फारीकपण जालां. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. आमी निमाणें मागणें करया.
आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, ह्या वेळा खातीर, ह्या शिकवणे खातीर जे तूं म्हज्या तोंडानसून उलयलाय, जें उतर तेंच्या कानार पडलां, त्या उतराक पदवी आहा आमची सुटका घेवपाक, आनी ही सुटका ह्या उतरांतल्यान जाल्या म्हणून आमी सोत मानता. हें उतर जावन आसा जिवें, हें उतर जावन आसा सोडसोडीत, ह्या उतराक पदवी आसा. जेन्ना हें उतर आमच्या तोंडानसून भायर सोदता, हे एक 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 पावर आमच्या तोंडानसून भायर सोदता ह्या उतरा प्रमाणे. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, ह्या आमच्या रितीरा खातीर तूं आमच्या सांगाताय आहाय. आमचें एकूच मनान जावं दी. तूं आमकां केन्नाच सोडचो नाय ना सांडचो नाय. तुजें उतर आसा आमचे कडेन, हें हत्यार आमच्या जिविताचें. जे भाशेन हें उतर म्हाका आदार केलाय, येद्या वक्तार तो सेम अनॉयंटींग, सेम पावर येद्या वक्तार रिलीज जाता म्हज्या तोंडानसून. जे कोणाक आगोड जाता ह्या उतराचेर थीर रावपाक, जे भाशेन तुवें म्हाका आदार केलाय, हांव सोत मानतां जी कोणाक हिंगासोर आगोड जातालें ती मानून घेता ह्या उतराक पदवी आसा म्हणून. ह्या उतरान सगलें बरेंपण आहा म्हणून, ह्या उतरान सगलो जेजूचो मोग आसा म्हणून. देव जावन आसा मोग, आनी तोच मोग आमच्या काळजान वतयल्लो आसा. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, आनी हेज्या फुडें जें कितें आमच्या काळजान सगलें आमी धरून रावल्लीं, तेजी आमकां सुटका फावो जाल्या म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. आनी तुवें आमकां तुज्या मोगान भरल्याय, तुज्या मोगा खातीर तुवें आमकां रोचल्याय, तुज्या मोगाचीच तुवें आमकां रोचल्याय. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा. तूं येयलाय आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिवंक. चोर येता चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक, पूण तुवें तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ताक धाडून आमच्या जिवितान आमकां एक सुबामपणाचें जिवीत तयार करून दवरलेलें आसा. आर्गां तुका बापा, ह्या सुबामपणाच्या जिविताक, ह्या साल्वेशनाक, हे सगल्या बरेपणांक जे तुवें आमकां खुर्सार तुजें रगत व्हांवरून तुवें आमकां सगल्या पातकांचें आमच्या फारीकपण करून दवरलेलें आसा. आतां आमी जें कितें केलां वायट कोत्तेली आनी जें कितें करीत आसा तेजें सगल्याचें फारीकपण तुवें ऑलरेडी केलां तुज्या रगता उदेशी म्हूण आमी तुका आर्गां दिता आनी आमी तुका वाखाणटा बापा. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा. ह्या उतरा खातीर, ह्या जिव्या उतरा खातीर म्हज्या जिवितान आनी जोण एकलें जी म्हजी भाव भयणां हिंगासर आसा तांचेर तुवें सुबामपणाचो आशिर्वादान तांकां भरल्याय, तुवें सगल्या बेसांवांनी तांकां भरल्याय, तुवें तेंचे आत्मीक दोळे, आत्मीक काळीज तुवें येद्या वक्तार उक्तें करून ह्या उतराची तांकां सजमणी दिल्या म्हणून आमी तुका आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताचें नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस.